मनोहर पर्रीकाराक गोयचो विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून वळखताले. संपूर्ण गोंय गाजयताले ते. आज लौकीकर्थान विजय सरदेसाई ऑपोजिशन लीडर ना, पण गोयच्या काणकोणसान पेडण्या पर्यंत खंय वचा तुम्ही आणि वास्कोसान सांग्या मेरेन खंय वचा. लोकांच्या दृष्टीन आयचो ऑपोजिशन लीडर हो विजय सरदेसाई जाल्लो आसा. कित्याक ज्या तरेन विधानसभेक संपूर्ण गोयच्या प्रश्नाक विजय वाचा फोडटा, नॉट तो फातोर्डा पुरता सीमित ना, संपूर्ण गोयचे प्रश्न तो आंगार घेता आणि तांकां ज्या तरेन तो विधानसभेक वाचा फोडटा, ताका लागून आज विजय सरदेसाई हो संपूर्ण गोयचो विधानसभेतलो ऑपोजिशन लीडर जाल्लो आसा. गोयचे आज सगळे वटेन वाट लागला. गोंय आणि गोंयकारपण खंयच दिसना. खंयच्याय विशयाचेर पळया तुम्ही, आज गोंया भितर एक सगळ्या तरांचे लोक एक राग घेवन आसात. ह्या सरकारा विरोधी राग. हांव सांगता तुमकां, हांव शिक्षण क्षेत्रा भितर वावुरता. हांव 32 वर्सां जाले शिक्षण क्षेत्रांत आसा. आज पर्यंत खंयच्याय शैक्षणीक संस्थेच्या चेअरमॅनाक ना म्हण जनरल सेक्रेटरी डिपार्टमेंटाक केन्ना वचचें पडना, मिनिस्टरा म्हऱ्या वचचें पडना पोस्ट सेक्शन करून हाडपाक. कित्याक कायद्यान ते मेळपा जाय. पण आज गोयच्या कमीत कमी 200 ते 300 शिक्षणीक संस्थांक तांकां ड्यू आशिल्ले पोस्ट मेळनात. अंडर ग्रॅज्युएट टिचराचे, क्लार्काचे, प्युनाचे, इट इज ड्यू फॉर देम. एज्युकेशन ऍक्ट आणि एज्युकेशन रूल सांगता की ते तांकां मेळपा जाय. पण तरी असताना हे सरकार गेली 5 वर्सां हे पोस्ट तांकां दिना. पर्रीकारा टायमार केन्ना जावं ना, लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या टायमार हे केन्ना जावं ना. आणि हाजे पयले जे जे मुख्यमंत्री सुभाष शिरोडकर शिक्षण मंत्री आशिल्लो ताच्या टायमाचेर जावं ना. खंयच्याच मंत्र्याच्या टायमाचेर हे जावं ना. हे गेल्ल्या 5 वर्सांत गोंयच्यो सगळ्यो शिक्षण संस्था भोगतात. ही परिस्थिती कित्याक येवप तांचेर? तर ह्या परिस्थितीचेर आवाज काडपा खातीर म्हाका दिसता की संपूर्ण गोंय एक निर्णय करता. हांव म्हणना आज विजया कडेन सगळे लोक एक आशेन पळयतात. हांव म्हणना तो कोण जावचो, हो जावचो तो जावचो, लोकांच्या मनाक आसा ते फाल्यां विजय जातलो. पूण लोक एक आशेन पळयतात विजय सरदेसाया कडेन. गोंयचो फुडार म्हण, गोंयचे भवितव्य म्हण, गोंयच्या पर्यावरणाची जर राखण करतलो, गोंयाक एक योग्य नेतृत्व दितलो, गोंयच्या बारीक समाजाचे प्रश्न जर जाग्यार घालतलो जर जायत जाल्यार विजय सरदेसाया कडेन उभरते नेतृत्व म्हण सगळे लोक पळयतात. आणि ताका लागून आयच्या दिसा तुमच्या सगळ्याच्या सांगातान हांव एक सांगणी करपाक सोदता. ह्या सांगणेक आतां तरी तुमकां ल्हान वाक्य दिता म्हणपाक. हय सायबा म्हणपाचें. म्हणटले हय सायबा. देवा माझ्या श्री दामोदरा, निराकारा, शंकरदेव, शंकरसती, बांदीपुरी, नागदेव, बाकीचे सगळे दैवतांक नमन करता. आमचो सगळ्याचो मोगाचो आमदार विजय सरदेसाई आज 55 वर्साचो जाता. 13 वर्साच्या आमदारकीच्या काळात त्याने केलो मतदारसंघाची उदरगत तुमच्या दोळ्या सामकार आसा. आयज पुराय गोंयांत विजयाचे नाव गाजता. देवाकडे उलयना पूण लोकांकडेन उलयता. देवाकडे उलोवपाचे काम भटा पुजाऱ्याचे थंय तो मेतेर जायना. आयज पुराय गोंयचो फुडारी म्हण तेजे कडेन एका आशेन पळयता. हय सायबा आवाज मोठ्यान येवपाय. ह्या ताच्या प्रगतीक कोणाची करणी बाधा जादू टोणा लागची न्ही म्हणून असल्या लोकांक बंधनात बांधून दवरचे ही आम्ही मागणी करता. गोंय सांबाळपाच्या त्याच्या वावराक आदार कर. गोंयचे नेतृत्व तेका करपाची संधी दी. त्याच्या कुटुंबाचे आणि आयज हांगा जगिल्ल्या आमच्या सगळ्याचे बरी कर, कल्याण कर महाराजा. देव बर करू. दत्ता आमच्या
काणकोण गोवा फॉरवर्ड ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट, श्रीस्थळ पंचायतीचो माजी सरपंच, हांव मागता विकास मोहनदास. प्रशांत बाब नाईक आणि घाला ते घराणे फक्त प्रशांत बाबाच्या ओठांतल्यान आयिल्ले न्ही, ते काळजांतल्यान आयिल्ले आणि ते समेस्त गोंयकारांच्या काळजांतल्यान आयिल्ले घराणे. तातूंत भाव जे आसात ते सबंद गोंयकाराचे. आणि काणकोण सदांच बरे कार्याची सुरवात काणकोणच्यान जाता. दक्षिणेकडचो तालुको वाठार, पूण जेन्ना जेन्ना गोंया भितर बदल आयला तो काणकोणच्यान सुरू जाला आणि होय बदल काणकोणच्यान फुडें वतलो म्हणपाची आमकां सगळ्यांक खात्री आसा. चड आनी चड देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर आमचो तियात्रीस पाकिवंत तियात्रीस प्रिन्स बाब जेकब आपले उलोवप करतलो, पण ताजे पयलीं आमी थोडे भुरग्यांचे फेलिसिटेशन करपाक सोदता. प्रिन्स बाब मुखार येवचे आणि विजय बाब तुमी मुखार येवचे आणि फुडली इनामां ह्या भुरग्यांची तोखणाय करची. लॉयला हायस्कूल मडगांवची ही भुरगीं अहमद कच्ची पावंक ना, सहर्ष राजेश नाईक. फुडले सुवातेर शेन जूड पेरेरा पावंक ना आमचे मदीं. रायझल अंचल कुन्हा पावंक ना. तांचे मेरेन ही सगळी तांचो भोवमान पावतलो. बाब एडन थॉमस. एडन शोएब मनन शेख. Alindo Rafael Savio do Rosario Lorenzo. पुढे सुवातेर बाब सोहन हरीश माळगावकर. बाब राहुल कमलाक्ष सहकारी. राहुल राहुल कमलाक्ष सहकारी तांचे वतीन तांचे घरची अभोमान स्वीकारतात. अनिश अनंतराय भट. तुमची तोखणाय भुरग्यांनो, तुम्ही खूप परिश्रम करून हे इतले गुण मेळयले. ताचो भोवमान विजय बाब सरदेसाई आणि वी फॉ फातोर्डा हांचे वतीन ह्या एका आनंदाच्या सुवाळ्याक बाब साईश वसंत वेळीप. सेम्युअल डिकोस्टा. अविक मोराइश. वायलन रॉक डायस. Oberroy Escribero पावंक ना. विजय बाब सरदेसाई. आधी आम्ही सांगला त्या प्रमाणे फक्त फातोर्डेचे न्ही, आयज पुराय गोंयचे नेतृत्व करतात. आणि म्हणून विधानसभेचे जेन्ना जेन्ना अधिवेशन असता तेन्ना फक्त फातोर्डेचे न्हय जाल्यार सबंद गोंयचे लोक वावुरपी कार्यकर्ते ताका येवन मेळटात, सोशल एक्टिविस्ट ताका येवन मेळटात आणि वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आवाज काडपाचें काम ते सातत्यान करतात. ज्यांचो भोवमान जाला तांचे कडेन उपकार करून मागतात आणि बाकीच्यांची तोखणाय करपाक हांगा रावचे. कार्यावळ चड वेळ चलची ना. मागता प्रिन्स जॅकबांचे कडेन तांणी आपलें उलोवप करचें. मोगाळ भाव भयणानो, आनी कांयच आमचो बर्थडे बॉय विजय बाब सरदेसाय हाका जल्म दिसाची हांव उणीत परबीं दितां. एक म्हणणी आसा, तूं कितलीं वर्सां जियेला तें गरजेचें न्हय, पूण तूं हीं वर्सां कशीं जियेला ती गरजेची. आनी ती म्हटल्यार इतलीं वर्सां तो जियेला तो लोकांचे सेवे खातीर जियेला, आमचे फातोर्डेकाराचे सेवे खातीर जियेला. दर मंगळाराक ताजे दार सगळ्यांक ओपन. दर मंगळाराक ताका मेळपाक
वर्षी म्हयन्याच्या 30 दिसांक ताचें दार ओपन कोणाकूय. पूण मंगळारा दीस तो खास करून आपूण आपलो वेळ काडून सकाळची 8 ती दनपारची 1 पासून कोणाकूय फातर्देकारांकूच न्हय पण आख्ख्या गोंयचे भर लोक येतात, तांकांय मेळटा, तांचे आयकून घेता. आनी हे जायत्या जाणांनी म्हाका सांगलां की विजय बाबाचें हें काम आमकां खूब मानलां. काम जावं जायनाका पूण आपले अडचणी डिफिकल्टीज तो आयकून घेता. हेच भाशेन आमकां तियात्र दिसता. कोविडाच्या टायमार डिफिकल्टी आयली, हॉलां बंद जालीं, सगळें जालें. कोविड कवर जालें, परतून तियात्र स्टार्ट करपाक जालें. आमकां अडचणी जाल्यो कारण अडेज वर्स आमचे लागीं कांय ना. तियात्र करपाकूय तियात्रिस्तांक अडचणी जावपाक लागली. तेन्ना हांव विजय बाबाला गेलो आनी म्हटलें, विजय बाब, तियात्रिस्तांनी खूब सोंसलें, तुज्यानी कितें आदार करूंक जाता. जेकब म्हणूंक लागलो, सांग कितें करया. हांवें म्हणलें, तियात्र कोत्ता, तांकां तुज्यान कितें कंपन्सेशन दिवपाक जाता, करया मरे म्हणला. आनी मागीर आमी नवें तियात्र सुरू केलें तेन्ना 70% रेंट हॉलाचें बाब विजय बाब सरदेसायान फारीक केला. आनी ताणें विचारूंक ना हो तियात्रीस फातोड्डेचो वास्को फातोड्डेचो आसा फकत एकटोच हांव, पूण हांव फातोड्डेचो जावन ताचे लागीं तियात्रिसां लागीं मागलां, तियात्रिसांक कर, पूण हांवें घेवंक ना. कित्याक आमकां ताचें दार केन्नाय उक्तें आसा. पूण ताणें वास्कोचे तियात्रीस, काणकोणचे तियात्रीस, म्हापशेचे तियात्रीस हांकां सगल्यांक आदार केलो. आतां कोवीड ना, पूण आतां कोवीड सारकी परिस्थिती आमचेर आयल्या परतून. ती म्हटल्यार मडगांवां रवींद्र भवन हॉल बंद, सांवर्डे एसीक लागून हॉल बंद, काणकोणा भितर उदक भरता हॉल बंद. तियात्रिसांक परतून त्रास, शो करूंक मेळना. विजय बाब, म्हजे लागीं तुका एक विनंती, जाता जाल्यार फातोर्डा गांवांत आमच्या एक कम्युनिटी हॉल करचें, जंय तियात्रूय करूंक मेवता, लग्नाय करूंक मेवता आनी हेरूय प्रोग्राम करूंक मेवता. सजमतां ही आमची एक आशा तूं पुरी करतलो म्हणून. इश्टानो, विजय ऑपोजिशन आसा. फुडले पावटी आमकां ताका रुलिंगाक पळोवपाक जाय. हय सायबा वो ना, हय सायबा, फुडले पावटी विजय बाब तुका आमी रुलिंगाक पळोवंक सोदतात. देवान तुजेर आनी तुजे फॅमिलीचेर आशिर्वाद घालूं. म्हाका वचपाक जाय कारण आतां 7:30 तियात्र आसा, ताका लागून धांवपाक जाय. विजय बाब, देवान तुका बरें यश दिवचें आनी फातोर्डेकारा लोकांचीच न्हय पूण गोंयची लोकांची सेवा करूं, बरी भलायकी आनी सावूत दिवची. देव बरें करूं. देव बरें करूं. प्रिन्स, म्हाका उगडास जाता, एक 4 वर्सां आदीं जेन्ना म्हादयचो प्रश्न गाजतालो तेन्ना आमचे मदीं राजदीप बाब नायक आसा, ताच्या नाटकाचो शो मडगांवां आशिल्लो आनी गोंय सरकाराच्या एका खात्यान तो पुरस्कृत केल्लो. आनी 2 दीस पयलीं राजदीपाचो म्हादयच्या आंदोलनांतलो सहभाग पळोवन त्या खात्यान ताचे 5 शो कॅन्सल केले. आनी ज्या दिसाक ते कॅन्सल केले ताच्या दुसऱ्या दिसाक मडगांव रवींद्र भवनात ताजो शो लागिल्लो. त्या वेळाचेर तो शो कसो जातलो म्हणपाचो प्रश्न आमच्या मुखार उबो रावलो. राजदीपान सांगलें, कांयच टेन्शन घेनाकात, आपूण शो फुकट करता. पूण अशा वेळाचेर विजय बाब मुखार सरलो आनी विजय बाबान सांगलें, जितलो खर्च ह्या नाटकाक येतलो तितलोय खर्च आपूण स्वताच्या आपल्या हातूंतल्यान दितलो. आनी त्या वेळाचेर तो शो त्या वेळाचेर थंय घडून आयलो. कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपी अशे तरेचो विजय बाब, प्रिन्स बाब जेकब हांणी सुंदर रितीन तांचे बद्दल वर्णन केल्लें आसा. फुडल्या सुवातेर हांव अकबर बाब मुल्ला हांकां उलोवपाक आपयतलो, पूण ताचे पयलीं परतून एक फावट थोडे पुरस्कार आमी भुरग्यांक भेटयतात. मागता विजय बाब आनी अकबर बाब मुल्ला तांणी मुखार येवचें. स्कूल आसा भाटीकर मॉडेल स्कूल मडगांव मदीं. अदिती राव, गार्गी जगदीश,
शिरोडकर, सुमय चंद्रशेखर नाईक, यश सदानंद कामत. थोडे भुरग्यांचे पालक हांगा आयिल्ले आसात, तांकां आमी येवकार दितात. यश सदानंद कामत, नैनेश कुमार राठोड, बाब अद्वैत गौरीश कुर्तडकर, केलन घनश्याम नाईक वेरेकर पावूंक ना. बाय श्रेया संजय रांगोळे, सुनय चंद्रशेखर नाईक आसा. सुनय चंद्रशेखर नाईक, निवेद शेखर सावंत, निवेद. अनुश्री दिनेश कोवळेकर, बाब युधन योगेश संभारी, बाय सुहानी विवेक गांवकर, बाब आर्यन मंजुनाथ नाईक पावना. सुरवी लक्ष्मीदास मांद्रेकर, सिया दीपक कोठारकर पावना. श्रीशा सर्वेश नाईक, श्रीशा सर्वेश नाईक. तनय जीवोत्तम भट्ट, होनावरकर खुशी, दुर्वांग बाबूसो बेणे, दुर्वांग ना. आर्या नाईक कवणेकर पावना. निरंजना टीके, देविता देवी वारिबा, सेजल प्रजापत, सेजल देव बरे करो. मागता अकबर बाब तुमचे कडेन आपले उलोवप करपाक. माझे मित्र आणि गोंय राज्याचे आदले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, फातोडेचे आमदार आणि ऑपोजिशन लिडर म्हणल्यार हरकत ना, विजय सरदेसाई, हॅपी बर्थडे. देवा कडेन मागता की हेची फॅमिली आणि हेचे आरोग्य बरें उरूं आणि गोंय राज्याक तेणें आपले पॉलिटिकल कॅरियर बरें करचें आणि गोंय लोकांक आणि फातोडेच्या लोकांक बरी संधी दिवची आणि तेंचें बरें काम करचें. माचयेर बसलेले आदले मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकार, MLA किरण खांडोलकर, आमगेले गोवा फॉरवर्डाचे प्रशांत लोलयेकर, दोतोर ग्रासियस, फादर विक्टर, बाकी सगळे कौन्सिलर आणि हांगा आयिल्ले भोवसंख्येन फातोडेचे तेजे फॅमिलीचे सपोर्टर भावना आनी भयणांनो, विजय सरदेसायचे आनी म्हाजी वळख तो 18 वर्सां आसतना यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो, मडगांवच्यान येयल्लो आनी हांव शिरोडेच्यान येयल्लो. तेजें काम पळोवन तो आमच्यान खूब ज्युनियर. यूथ काँग्रेसीन तेका गोंयचो अध्यक्ष केलो की तेजें काम बरें आशिल्लें, उलोवपाची भाशण बरी आशिल्ली आनी सोशल वर्क बरें आशिल्लें. फातोडेकार लोकांक हांव आनी एक फावटी रिक्वेस्ट करता, तेजे फॅमिली ते वोटर्स, तेजे फॅमिली अशें ते मानता तो सगळा फातोडेकार आपली फॅमिली म्हणून असो मुखार वयता. ह्या इलेक्शन ना कांय ना तरी सुद्दां जे बर्थडेक तेणें जे हांगा जी
हांगा प्रोग्राम दवरला. फुडले इलेक्शनाक फातोडेच्या लोकांनी तेका भोवसंख्येन लिडर करपा जाय आनी गोंयचे जे राजकारण आहा तेका कार्य करपा चान्स दिवपा जाय. आनी एक सांगपाचें दिसता की इलेक्शन येता येता म्हणल्यार इंडिपेंडंट कोण कोण नॅशनल पार्टी आहा ती इंडिपेंडंट लोक बसयता. 15 ते 20 बोर्ड लावप, 400 रुपीज एक बोर्ड लागता आनी गाडी घेवन भोंवप, लोक ताका वोट घालप म्हणल्यार जो लिडर आहा ताका ते वोटींग मायनस करप, हें लक्षांत दवरूंक जाय. आनी चड करून सांगता की इंडिपेंडंट कोण बसता फातोडेच्या भितर जावं आमचे आनी खंय कॅन्डिडेट आसतले थंय ते समजप की वोट फोडपाक उबे आहा म्हणून. आनी म्हाका चड करून दिसता की फातोडेचे लोक फुडले फाटी कमीतले कमी 5 ते 6 हजारान ताका लीड घेवन विजय करतले अशें म्हाका दिसता. कित्याक 5 वर्सां काम करपी गोंयच्या लिडरां भितर कोण आसत जाल्यार विजय सरदेसाय. एसेंब्लीक तुम्ही पळयला ताका जे तो पॉयंट उलयता, रुलींग पार्टी क्वेश्चन करता ते हाती पेपर घेवन उलयता तो, हांवें गोळीबार कांय करना. जे क्वेश्चन तो विचारता मुखारलो मिनिस्टर जावं आनी कोणी जावं तो तेगेले ते पळोवन ताका उत्तर दिवपाकू पडटा. ना दिना जायत लोकभर गोंयचे लोक टीव्हीचेर पळयता तांकां कळटा की हो मिनिस्टर जावं आनी तेजो आमदार जावं हो चुकी आहा म्हणून. चड करून म्हाका दिसता फातोडेचे मायनॉरिटी मुस्लीम आहा, आमच्या म्हाका दिसता 3-3.5 हजार 4 हजार वोटींग आहा. फुडले इलेक्शनाक हो सद्दां मायनॉरिटी फाटल्यान रावपी मनीस. म्हाका एक हें जाता की कांय प्रकरण कितें तर प्रॉब्लम जायत सगळ्यान पयलीं 40 आमदारां भितर विजय सरदेसाय पयलीं येता प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. आनी वायट टायमाचेर कोण पावता, एक म्हण आहा बुरे वक्त काम आया वही आपना बाकी सब सपना. वायट टायमाचेर कामां येवपी एकूच मनीस हांव वळखता. म्हाका दिसता 18 वर्सां म्हणल्यार 37 वर्सां जालीं लोकांचें काम करीत येयला. पयले इलेक्शनाक तो जिखुना तरी सुद्दां तेणें 5 वर्सां काम केलां आनी 3 इलेक्शन जिखल्या. हे लोकांचे लक आसा फातोड्या लोकांची. आनी दुसरें पळया फातोर्डा म्हणटा तो डेव्हलपमेंट भितर 40 मतदारसंघां भितर पयलीं तालिगांव आशिल्लें. पयर म्हाका बाबूश मुसरात मेळ्ळो. पात्रांव म्हणलें तुजो तालिगांव आतां नंबर 2 गेलो. कित्याक म्हणपालो फातोर्डा म्हणल्यार नंबर 1. वस आनी म्हणलें मातशें घुंवोन यो, रस्ते, लायट, पाणी सगळी जी सेवा केल्या ती लोकांक लागून ताका लागून डेव्हलपमेंटा भितर सद्या फातोर्डा नंबर 1. आनी देवा कडेन मागता की तेचें राजकारण जें आहा आनी तो सादो लिडर न्ही तो, तुमचो तो आमदार आमचो फ्रेंड पूण तो नॅशनल लिडर. खंय वचत दिल्ली वचत कितें विजय सरदेसाय नाही मागीर उसको जानताय म्हणटा ते. तेजे ते एसेंब्लीचे आनी तेजें काम आनी लिडरशीप ही पळोवन फुडले एसेंब्लीक देवा कडेन मागता ताका प्रमोशन जावपाचें बरें आसा. तुमच्या हाती आहा फातोडेच्या लोकां भितर. फालतू लोकांक वोट मारनाका. खंयचे खंय वयता वोट फूल वोटींग मारून परतून एक फावटी सांगता सगळे म्हाज्या हांगा येयल्ल्या सगळे फातोडेच्या वोटर्सांक फुडले इलेक्शनाक आमी सगळे एक जावया आनी पार्टी खंयची ती मागीर कळटली पूण विजय सरदेसाय मुखार धरून या आनी ताका कमीतले कमी 5 ते 6 हजारान आमी ताका लीड घेवया. हांगा सगळे येयल्ले म्हणजे मोगोड भावान आनी भयणानो सगळ्यांक तुमकां देव करूं. आनी विजयाक आनी एक फावटी सांगता की तेजो बर्थडे हॅप्पी बर्थडे, तेजे आरोग्य बरें उरची आनी राजकारण करपाक देवान ताका बरी शक्ती दिली. जय हिंद, जय गोवा. थँक्यू. देव बरें करूं. अकबर बाब सगळ्या भुरग्यां कडेन परतून एक फावट मागता. तुमकां हांगा उबी बी रावचें पडटा आमकां खबर आसा, कल्पना आसा, पूण कार्यावळ मातशी बेगीन जावची हाचे खातीर आमी हो आमचो अटेम्प्ट आसा. सगळ्यां खातीर जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणेच भुरग्यांनी आनी तांच्या पालकांनी मदीं वचचें न्ही म्हणून मागता. आनीक कार्यावळीच्या उपरांत फाटल्यान फर्टिलायझर भेटोवपाची कार्यावळ जातली आनीक स्कूल बॅगां भेटोवपाची जी भुरग्यांक स्पेशली आपयिल्ले आहात तांकां भेटोवपाची कार्यावळ जातली. कोणें वचचें न्ही म्हणून परतून एक फावट मागता. फुडले सुवातेर उलोवपाक हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीची कावन्सिलर बाय निमिशा फालेरो हाका आपयता, पूण ताजे पयलीं ही इनामां भेटोवया. विजय बाब तुमी आनीक निमिशा. स्कूल आसा फातिमा कॉन्व्हेंट इंग्लीश स्कूल मडगांव बाय हेली क्रिस्लिंदा अंताव. थोडेचे पेरंट्स आयिल्ले आसात तांकां आमी येवकार दितात.
नझलिया पॉल डिसोजा, आद्या विश्वनाथ बाळे पावगना, श्रीशा गुरुप्रसाद सावंत, अबिगेल एना फर्नांडिस, लकिता ब्रिजेश सैल, लकिता ब्रिजेश सैल. नेक्स्ट इज निधी वीरेंद्र उबळीकर पावगना बाय ऐझा मारिया डिक्रोज. ताचे उपरांत बाय श्रावणी सुशील चोपडे. ताचे फुडें बाय सयोनी मिमोझा फर्नांडीस. बाय जिनली एंजल लिताव आणि शर्लिन ग्रेस अरावजो पावना. विजय सरदेसाई गोंयचो एक निर्भीड आणि स्पष्टपणान रोख ठोक गोंयकारांचे प्रश्न विधानसभेत मांडपी म्हणून आमकां सगळ्यांक परिचित आसा आणि लोकप्रिय आसा. तांच्या वांगडा काम करपी ही सगळी मडगांव नगरपालिकेचे कावन्सिलर तांकां पुरायपणान ह्या कार्यांत सहकार्य करतात. हांव बाय निमिशा फालेरो हाजे कडेन मागतां, जे स्वता धडाडीन लोकां मदीं काम करता, हाजे कडेन ह्या वेळाचेर आपलें उलोवप करपाक आणि विजय बाबाक विशीस दिवपाक. सगळे माचेर आशिल्ले मानेस्त, सगळे गोंयकार, सगळे फातोर्डेकार आनीक हेर जमिल्ले सगळे म्हजे भाव भयणांक देव कृपेन भरलेली सांज जावं येता आनी माये मोगाचो येवकार हे बर्थडे सेलिब्रेशनान आमचे आमदार सर विजय सरदेसाय. आयज आमी सराचो वाडदीस सेलिब्रेशनूच न्ही, पूण आमी फातोर्डाचें सेलिब्रेशन करतात, पुराय फातोर्डा. सो एक खुशालकायेची खबर आमकां सगल्यांक. हांव उलोवपाचें म्हज्या सरा बद्दल खूब आसा, पुणून फाटल्यान सावन दुर्गान मेसेज धाडल्या की थोडे भितर काबार कर म्हणून. आनी म्हजे सरा मुखार म्हाका सांगपाक, सरा बद्दल सांगपाक म्हाका खूब टायम लागतलो, सांगपाक खूब टायम जाय म्हाका. पूण हांव एक ST समाजाचें भुरगें जें फातोर्डान जल्माक येयलां, फातोर्डान रावता आनी फातोर्डा पयलें 2012 वर्सा पयलें आनी आतां जे फातोर्डा डिफरन्स आसा, जे फातोर्डा आसलें केसलें आनी फातोर्डा आयज जितलें सुदारप जाल्लें आसा तें आमकां सगल्यांक सोबे माजार दिश्टी पडटा. जाल्यार असले म्हज्या सरा बद्दल उलोवपाक हे माचयेर रावन तर हांव उलयना जाल्यार म्हाकाय वायट दिसतलें, म्हणून हांव टायम घेवन हांव उलयतलें. कित्याक आमकां सदांच खुबशे जे वोटिंगा टायमाक जावं केन्ना बी आमकां ST लोकांक फक्त ना थोड्यांनी यूज केले. आमी वोट मारपा म्हणून गेलीं, आमी ST हो आमचो समाज ST म्हणून आमी गेलीं, पूण आमकां खऱ्या अर्थान ST लोकांक वयर काडली जाल्यार आमचो सर विजय सरदेसायान. आनी देखून आमी ताका सदांच उपकारी आसाय. आनी उपकारी कित्याक म्हणटा, कित्याक म्हज्या सराक शो ऑफ करपाची संवय ना. हांवूय जायते फावटी सराक म्हणटा, सर तूं काम दिता, जॉब दिता, दुसरे तुजे उलयता म्हणल्यार तूं कांय करना म्हणून तूं कित्याक हेजेर फोटो घालना. पूण सर म्हणटा आपल्याक शो ऑफ करून तांकां एक मान तेंची खाला घालपा नाका म्हणून, की सरान काम दिलां की पेपराचेर घालून सोशल मिडियाचेर घालपाक. हे म्हजे सराचें व्हडपण की आमच्या फातोर्डेकारांक हांव सदांच जेन्ना बी हांव उलयतां हांव म्हणटा आमी ब्लेस्ड आसाय म्हणून. देवाची कृपा, देवाचें बेसांव आमचेर आसा म्हणून की आमकां फातोर्डान आमचो आमदार, आमचो सर विजय सरदेसाय आमकां फावो जाल म्हणून. कित्याक आमी जायते कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयताय की जायते इश्यू आसताय लोकांचे, जावं ते धर्मा मदें जावं आनी कसले इश्यू, पूण आमच्या फातोर्डान असले इश्यू केन्नाच आसनाय, जावं ते धर्मा मदें जावं आनी मुखार कितें आसनाय ते. कित्याक आमचो
MLA आमचो आमदार सगळ्या लोकांक एकवटान सांगातान मेळून व्हरता आनी आमकां सगल्यांक आमचे सगळे लोकांचे ओपिनियन घेता कित केल्यार बरें आनी कित केल्यार बरें न्ही म्हणून. जेन्ना सर इलेक्शना बसपा आशिल्लो तेन्ना जायत ऑपोजिशनान आमकां सांगलें की उलयलें की अरे हो विजय म्हणटाय तो शेत हातलो खंय शेत विकून हातलो आमची. म्हणून हांव हिंगा इतलीं शेतकार आसाय तेन्ना हांव सराक वळखोपा लागलें. आतां 19 वर्सां जालीं सरा बरोबर आसल्यार जाल्यार आयज पासून सरान आमचें एकूय शेत हांव ना पूण जाय जाल्यार सरान सदांच शेतकारांक मुखार काडल्यात आनी मुखार काडल्या कितकोन तेवूय हांव सांगता. आयज खूब लोक हिंगा आसा थोडी शेतकारां सोडून खूब लोक दुसरोय आसा. आमची भुरगीं आसाय तेंकांय कळपा जाय आमचो आमदार इतली करता म्हणून. कित्याक भुरग्यांक थोड्यांक खबर आसना भुरगीं आपली शिक्षणान बिजी उरतात पूण कळपा जाय आमची एक ST कम्युनिटी जी फातोर्डान आसा. आयज पासून फातोर्डान जे शेतकार आसाय तेंकां सदांच मुखार आमच्या आमदार विजय सरदेसायान केलें म्हणून. आमकां शेत रोवपाक आमी शेतकार हांवूय शेतकार आमकां शेत रोवपाक खूब त्रास जाताले आनीक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गेले जाल्यार जायते सुविधाय आमकां मेळनाशिल्ले जावं ट्रॅक्टर जावं आनी दुसरें सारें आयज ना फाल ना पावटी मारपा पडटाले. जाल्यार तेन्ना हे आमकां सगळे आमचे प्रश्न सुटावे केले आमचे आमदार सर विजय सरदेसायान. तो आमकां बी जावं ते शेतान घालपाक सारें शेत जातकीच पीक जाता तेन्ना आमकां आनी परतून त्रास जाताले. मानाय मेळनासलेले मेशीन मेळनासलेली सो ती मेशिनां आमकां फ्री आमच्या सर विजय सरदेसायान फावो केल्लीं आसाय आनी तिवूय बी फ्री सगळ्या फातोर्डा शेतकारां पासत. आनी इतकेंच न्हू आमकां एक इश्यू आशिल्लो प्रॉब्लम आशिल्लें आमचें की आमकां ट्रॅक्टर आसना आनी ट्रॅक्टराक जेन्ना आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक MCO ऑफिसान वयतालीं तेंच्याय कांय कारणां लागून आमकां टायम टू टायम आमकां ट्रॅक्टर पावनाशिल्ले जावं दुसरे कडेन वयता तेंचे ब्रेकडावन जाताले. पूण हें आमी चिंत्तालीं की सरा सांगपाक आनी आमकां एक ल्हानसो जो 2 लाखाचो ट्रॅक्टर येता शक्ती कंपनीचो तो आमकां एक ल्हानसो ट्रॅक्टर तो घेवन दी म्हणून. पूण आयज सरान आपल्या जल्माच्या दिसाक आमकां 2 लाखाचो न्ही पूण जो भायर तुमी ट्रॅक्टर पळयताय तो 15 लाखां ट्रॅक्टर आमकां फ्री दिल्लो आसा. आनी त्या ट्रॅक्टराक रोटिवेटरूय घेतलो आसा होल डिगर घेतलो आसा फेरो घेतलो आसा जेणे की सगळें शेतांतलें काम जे कायल्यान कसून जाता आनी मागीर लेवलिंग जाता तें सगळें काम सोंपें करून दिल्लें आसा. एक्चुली बर्थडे सराक गिफ्ट आमी दिवपा जाय आसलेलो पूण सरान हो आमकां शेतकारांक बर्थडे गिफ्ट व्हडलो दिल्लो आसा आनी ते पासत सगळ्या शेतकारां फातोर्डा शेतकारां नांवान हांव सराक मान बागयतां आनी सर तुमकां थँक्यू म्हणटा सगळ्या शेतकारां वतीन. शेत जालें इतलेंय जालें ना शेत जातकीच आमी भाजी रोयताय. आतां भाजी रोयली म्हणटकच आमकां परतून कोसपा पडटा तेवूय आमकां सरान सुविधाय केल्ली आसाय. प्लस भाजे बी सारें तेवूय आमकां सर सदांच वर्सान वर्सा दिता. प्लस हांव हिंगा आमची थोडी चंद्रवाडा शेतकार आसाय तेंकांय सांगपा सोदतां जे ओळ आसा कोंबळे ओळ म्हणून सगळो लोक वळखता तेका तो चंद्रवाडो आंबाजी बोलेपांड ते दवंडे पासून तो ओळ वयता आनी त्या ओळान जायती लोकांली शेतां पाड जातालीं म्हळ्यार उदक येवन सगळें शेत पिड्यार जातालें. सो जेन्ना ती सरा फुड्यान येयली आनी सरा तेंच्यान सांगलें आपल्यागे प्रश्न अशे आसाय म्हणून सरान तेंकां रोखडेंच हें सगळें तेजें काम केलें आनी 7-8 करोडाचो तो टेंडर जाल्लो आसा आनी पावस काबार जातकीच तें काम तेंचे व्हाळाचें जातलें. दुसरें म्हणल्यार जे शेत रोयताय भाजी रोयताय भाजपाल रोयताय ते भाजपाल रोवपाक थोड्यांक शेतांक उदक मेळना सो तें उदक मेळपा जाय म्हणून सरान शेतांक बांय बांदून दिल्ली आसाय. आनिकूय बांय जाल्ली आसाय पूण ते पावसा लागून थोड्यांचे बांय इनकम्प्लीट उरलो आसाय ते पावसा लागून उदक भरले कारणान तेंकां करपा मेळना पूण ते करतले. सो हांव हें इतलें कारणां कित्याक सांगता की आमची शेतकार भाव भयण आसाय आमकांय आनी बाकीचीय लोक आसाय तेंकांय कळपा जाय की आमचो आमदार
आमच्या समाजा पासत कितली करता तो. आनीक एक हांव सांगपा सोदतां, आमची फातोडाची बायलां वयर उलोवपा सोदतां. आमची बायलां हिंग आसाय, थोडी फाटल्यान आसाय. आमची फातोडाची बायलां खूब टॅलंटेड बायलां, पूण सगळीं घरान हाऊसवायफ म्हणून आसलेलीं. आपल्या घरान रांदप आनी आपल्या भुरग्यां बाळाचे वावर करप ती तितूनच आशिल्ली, तितूनच तेंचो संवसार आशिल्लो. पूण आतां इतली म्हारगाय वाडली आसा की पयलीं एकलें काम केल्यार सगळें घर चलतालें, पूण आतां 10 लोक रावता जाल्यार 10 लोक काम केलें जाल्यार कोणाक पावना. सो हे म्हारगायेचेर आमच्या सरान ट्रेनिंग घेवन ते वुमन एम्पावरमेंट करता म्हणून सांगून ते हे करूं ना, पूण खरें अर्थान वुमन एम्पावरमेंट आपली स्वता पयशे घालून जे कोणी केलां जाल्यार आमचो सर विजय सरदेसायान एक आमकां आमची बायलां पासत एक मसाल्याची फॅक्टरी घालून दिल्ली आहा. जो मसालो ती घरान करतात, आपल्या होम मेकर्स म्हणून करतात ती आपलो घरान. जो मसालो एक आवय करता, एक भयण करता, एक धूव करता आनी प्युअर मसालो. आनी त्या मसाल्याक मॅडमीच्या आदारान जे मॅडमीन तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां सारकें लेबलिंग, मार्केटींग कशें करप, तें ब्रँडींग तें सारकें करून आयज एक ब्रँड तयार केल्लो आहा. त्या ब्रँडान नांव होमवर्क म्हणून. आनी तो फातोडानूच आनी गोंयांतूच न्हू, पूण इंटरनॅशनल मार्केटान सुद्दां आमचो मसालो पावलो आसा. आनी ह्या मसाल्या वरवीं आयज खूब फातोडाच्या बायलांक वयर वयर वळख जाल्ली आसा, भायर भायर वळख जाल्ली आसा की ती आयज आपल्या पांयार स्वता उबी रावल्ली आसा. इतकेंच न्हू, खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे डिफरंट काम करतात, जे हँडीक्राफ्ट, थोडी बायलां आमची साबण करतात, थोडी बायलां आमची टेलरिंग करतात, थोडी केटरिंग ऑर्डर्स घेतात. पूण केटरिंग ऑर्डर्स तांकां थोडे मेळटाले ऑर्डर्स आनी तांकां किचन अप्लायन्सीस शॉर्ट पडटाले, म्हळ्यार व्हडले तोप आनी फ्रीजर, ग्रायंडर सगळे तांकां कमी पडटाले. पूण जेन्ना ती सरा फुड्यान येयली आनी सरा सांगली तेमी, सरान तांकां आख्खें फूल सेट जे कितलेशे लाखाचे आहा ते तांकां अवेलेबल करून दिल्ले आहा. आनी तितलेंच न्हू, तांकां ऑर्डरूय मेळपाक आयज ती ऑर्डर घेवन आयज ती आपलें घरदार चलयतात. सो आमी ह्या म्हज्या सराचें खूब अभिनंदन करपा जाय, खूब तेजेर बेसांवांनी तेजे पासत आमी मागपा जाय. सो हांव म्हजें भाशण सोंपयता आसतना देवा कडेन मागता की सराक सदांच देवान बरी भलायकेन दवरचो, तेका तेच्या फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो, कित्याक तो आपली पोरजे पासत वावुरता. एक लिडर जो आपले पोरजे पासून वावुरता तोच खरो लिडर वर्तता. आनी तेका लागून हेच माचयेर रावन आयज हांव सराक सांगता की आमी फातोडाचे बायलां किंवा शेतकारां किंवा आख्खो फूल फातोडेकार सर सदांच तुमचे बराबर आसतले. आमी केन्नाच पार्टी वो आनी कितें म्हणून तुमचे बराबर आसूं ना पयलीं बी, पूण आमी विजय सरदेसाय म्हणून आसात. आनी आयज आमकां खंय फातोडा भायर सुद्दां गेले जाल्यार तुमी खंयची काय म्हणल्यार आमी फातोडा म्हणलें जाल्यार लोक आमकां म्हणटा तुमी खरें नशीबवंत म्हणटा की तुमचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणून. सो सगळें तुमी आयकिल्लें म्हणून थँक्यू. निमेसिया बाय नॉर्मली चड उलोवपी न्ही, पूण विजय बाबाचो विशय जेन्ना येता तेन्ना आपसूक भितरल्यान काळजांतल्यान उमाळे येतात आनी ते उक्तावपाकच जाय. कारण विजय बाब तांकां तितलोच बरो करता, तांच्या कार्याक आदार करता. आनी म्हणून निमेशाबाई तूं जरी चड उलयलें तरी तें गरजेचें आशिल्लें, लोकांक कळप गरजेचें आशिल्लें. म्हणून तुका चड आनीक चड देव बरें करूं. सगळ्या वक्त्यां कडेन मागता एक 5 मिनटां भितर आपलें उलोवप मर्यादीत दवरचें. आमचे मदीं नरेश बाब सावळ आदले आमदार आयिल्ले आसात, माचयेर येवपाक तांकां हांव विनंती करतां. एक गाडी ZA09D6559 हिच्यो लायटी चालू आसात, बॅटरी डावन जातली, उपकार करून ज्याची आसा ताणें आपली गाडयेचे लायटी बंद करच्यो. फुडले सुवातेर हांव मागतां बाब राजेश वेरेंकर हांचे कडेन. तांणी आदी इनामां भेटोवची, भोवमान करचो भुरग्यांचो. आनी विजय बाब तुमी बी, आनी उपरांत आमी तांच्या भाशणा कडेन वळटले. स्कूल आसा प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट हायस्कूल, विजय बाबाच्या शेजारचें स्कूल. आनीक भुरगीं आसात अदिबा शेख, क्रिस्मा एग्नेस फर्नांडीस.
सय्यद. केयोना लुडिस फर्नांडिस. Nathania Mary D'Souza. Nimisha Dias. Saini Prashant Pagi, Pauna. Sandra Maria Gomes. Shahid Sheikh. Tasha Princess Gomes. Tosha Rajesh Naik Pauna. Vanessa Mary Cardozo. राजेश बाब वेरेकर आमचे मदीं आसात. एक तरणाटे समाजकारणी राजकारणी म्हणून तांणी सबंद गोंयभर आपली वळख घडयल्या आणि विजय बाबाच्या सांगातान सदांच ते चल फुडें म्हणून तांच्या वांगडा मुखार वचत आसात. राजेश बाब वेरेकर. आयचे बर्थडे बॉय फातोडेचे आमदार आदले गोंयचे मंत्री आणि गोंयकारांचे लिडर बाब विजय बाब सरदेसाय हांकां 55व्या वाडदिवसाच्यो पुनवणीत परबी दिता. विजय बाब म्हणटा ते एक वेगळेच अशें व्यक्तिमत्व. एक खूप मोठी विजन आशिल्लो मनीस. प्रत्येक गोष्टीन इनोवेटिवनेस आशिल्लो मनीस आणि ताका खंयचीय गोष्ट एक मोठ्या व्यापक अशा स्तराचेर करपाक आवडटा. आतां आमी पळयतात की प्रत्येक लिडरा कडेन प्रत्येक आमदारा कडेन विजन आसता, पूण तें विजन पूर्णत्वा कडेन व्हरपाक एक डेलिव्हरन्स म्हूण लागता, डेलिव्हरी. तर ही डेलिव्हरी विजय बाब सरदेसाय कडेन आसा. आनी हाजो एक ल्हानसो इन्सिडंट हांव हांगा मांडटा. म्हाजी आनी विजय बाबाची वळख ही 2014 जेन्ना फातोर्डा लुसोफोनिया गेम्स जाल्ले. हांव तेन्ना राजकारणांत नाशिल्लो. हांव एक GSIDCचो कॉन्ट्रॅक्टर. विजय बाब नवीनूच निवडून आयिल्लो आमदार. फातोर्ड्या एक काम आयलें GSIDCन काडिल्लें फ्रॉम कलेक्टर बिल्डींग टू आगाळे. 10 कोटीचें काम. म्हाका तें काम मेळ्ळें. हांव एका म्हाज्या मित्राक घेतलो जो ताचो कार्यकर्तो, ताका घेवन ताच्या ऑफिसान गेलो आनी सांगलें की साहेब म्हाका हें तुजें काम मेळ्ळां. चल म्हणपालो चल सायट विजीट करया. एक सायट विजीट आमी मारली, पळयलें आनी हांव ऑफिसान आयलो आनी विजय बाबाक म्हटलें की साहेब हें काम करपाक डिफिकल्ट आसा, कारण रस्तो करपाक जाय 10 मिटर, सगळी कडेन आजू बाजूक आसा घरां, कंपाऊंड वॉलां, खांबे. तर विजय बाबान म्हाका म्हटलें तुजे कडेन इच्छा आसा काम करपाची, केन्ना चालू करता? हांवें म्हटलें आजूच करया. चल यो म्हणपालो सांजचो 5 वरांचेर. विजय बाब सांजचो 5 वरांचेर आयलो. एका घरान वचप, एका कुटुंबाक समजावप आनी हे सगळें तांकां कन्विन्स करून ज्यो कितें कोणाची कंपाऊंड वॉलां वचपाक जाय आसली, काडपाक जाय आसली ती काडली. सगळे खांब्याचे पयस केले आनी हें ताणें सातत्यान काम पूर्णत्वा कडेन वचसर ताणें केलें. हाका म्हणटा डिलिव्हरी. आनी जो एक फॉलोअप आनी जो एक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आसता ताका जो कितें सपोर्ट दिवप आसता हो ताणें दिलो. कसलीच अपेक्षा ना. म्हाका दिसता खूब फावट हांव ताची च्या पिला, हांव ताच्या बरोबर जेवलो आसतलो. कसलीच अपेक्षा ना. अशें व्यक्तिमत्व म्हणटा तें विजय सरदेसाय. आज आमी म्हणटात, आतां अकबर मुल्लान म्हटलें की पणजे स्मार्ट सिटी जाली. पणजेचेर खूब आज उलोवप जाता. पयशे वाया गेले, हजारांनी कोटी मोडले, पूण पणजे स्मार्ट सिटी जावपाक पावली ना. आज जर आमी फातोर्डा पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थान फातोर्डा शहर हें स्मार्ट सिटी जाल्ली आसा. कित्याक? इतक्याच लागून की खंयचीय जर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्मार्ट जातली जाल्यार ताका स्मार्ट आमदार मेळप तितकेच गरजेचें आसा. आनी आमचो विजय बाबा स्मार्ट आमदार जावन आसा. आज म्हाका दिसता की विजयाचें नेतृत्व हें फातोर्डा पुरतें मर्यादीत ना. विजय हो आज गोंयचे गोंयकारांचो लोकनेता जावन आसा. तर आज गरज आयल्या की विजय बाबान आनी स्मार्ट जावपाक जाय, लोकनेतो जावपाक.
स्मार्ट जाता केन्ना जेन्ना आमी कमी पयशांनी खूब कितें करता, कमी एफर्ट्स घालून खूब खंय आमी पावता, ताका स्मार्ट म्हणटा. आनी आज ती गरज आसा की विजयान गोंयची धुरा हातान घेवप आनी आपली स्मार्टनेस गोंयभर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दाखोवप. आतांच उदक म्हटलें की विजय सरदेसाया कडेन आज गोंयचे लोक खूब मोठ्या आशा आकांक्षान पळयतात. आमी पळयतात खूब फावट फोंडेकारांचे विशय, तो मागीर आमचे ID हॉस्पिटलाचो विशय. प्रामुख्यान जेन्ना जेन्ना लोक ताजे कडेन गेल्या ताणें विधानसभेन तो विशय मांडला. विजय सरदेसाय हे गोंयकारांचो खंयचीय समस्या, खंयचोय विशय वो पद्दतशीरपणे अभ्यासूपणे कसो विधानसभेन मांडप हे तांचे कडल्यान आमी शिकपाची गोश्ट. एक संघर्श, आज तेणें जिवनान खूब संघर्श केला. खूब लोकांक आयतें मेळटा पूण आज ते संघर्श करीत आसा. आनी म्हाका दिसता विजय बाबान 2027 पर्यंत हो संघर्ष असोच चालू दवरचो. आज लोकांक पर्यायी सरकार जाय. सरकार जर हे घडयतलें जाल्यार म्हाका दिसता की जे विरोधी नेते आसा, विरोधी पक्ष आसा, हाणें एकवट दाखोवपाची गरज आसा. एकवटी बरोबर लोकांचो विश्वासूय ह्या पक्षांचेर येवंक जाय आनी नेतृत्वाचेर येवंक जाय. आनी ती ताकद, तें सामर्थ्य विजय बाबा कडेन आसा आनी विजय बाब हे करून दाखयतलो. आज फातोर्डा विशयी खूब आज हांगा तोखणाय जाली. विजय बाबान सदांच एक नीज गोंयकार म्हणटा तें आपलें एक उदाहरण फुडें दवरलां. गोंयकारपण राखलां. आपल्या प्रत्येक गोश्टींतल्यान संस्कृताय सांबाळ्या, प्रत्येक गोश्टींतल्यान गोंयची हेरिटेज सांबाळ्या, प्रत्येक गोश्टींतल्यान कल्चर सांबाळ्ळा. आनी हे सगळी आज गोश्टी आज ज्या वक्त्यांनी हांगा भाशण केलें तातूंतल्यान आमकां दिसून आयलां. शेतकाऱ्यांक सपोर्ट करप, वुमन एम्पावरमेंट करप, कार्निवाल सपोर्ट करप, तियात्रांक सपोर्ट करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आज विजय बाबान केल्या. जास्त वेळ घेना तर हांव विजय बाबाक परत एकदां उनवणीत परबी दिता आनी आस बाळगिता की विजय बाबालें नेतृत्व फुडें फुडें वचत रावतलें. आमी सगळे जाण तुज्या बरोबर हातान हात घालून चल या फुडें करपाक तयार आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. राजेश बाब, खूप सुंदर मुद्दे तुम्ही मांडल्या. स्मार्ट सिटी आणि विजावीज स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी हाचो तुवें खूप सुंदर उल्लेख केला. आणि म्हाका खऱ्यांनी दिसता अख्ख्या 40 मतदारसंघातलो जर स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची आसत, अर्थात ताका स्मार्ट आमदार मेळ्ळा म्हणून स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी ही डेफिनेटली सगळे मान्य करतले की फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून. आनी एक तांचो मुद्दो म्हाका खूप आवडलो जो पुरायपणान विजय बाबाक लागता आमदार म्हणून, की खंयचें काम जर घेतलें जाल्यार सगळ्या स्टेक होल्डरांक विश्वासांत घेवप आणि ते काम पुराय जाता पर्यंत घास मारून त्या कामा फाटल्यान रावप. हाका लागून विजय बाब जी कामां हातांत घेता ती पुराय जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. चड आनीक चड देव बरें करूं. राजेश बाब, आमचे मदीं आदले आमदार फ्रांसीस बाब सिल्वेरा आयिल्ले आसात, तांकां हांव येवकार दिता माचयेर. फुडले सुवातेर विकास बाब भगत जे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे एनवायरमेंटल सेलाचे मुखेली आसात, तांकां हांव मुखार आपयता. आणि त्याच प्रमाणे विजय बाब, तुमी हो भोवमान आमच्या भुरग्यांचो घडोवचो. स्कूल आसा आवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कूल, सुरवेक अब्रार बसपूर. अंतरा गौरेश ताळेकर. विजय बाबाच्या कार्याचेर प्रभावित जावन एका पक्षाच्या युथ विंगात काम केल्लो मनीस खूप प्रभावित जावन आयज गोवा फॉरवर्ड पार्टी भितर जॉईन जाला आणि तितल्याच पोटतिडकीन गोंयच्या पर्यावरण आनी हेर मळांचेर वावुरपाचो प्रयत्न करता. तुमचे मुखार विकास बाब
55 सकाळसान गोंयकार घरांक लोकांली काणकोण ते पेडणे मेरेन लोकांली रीग रागत लागली आनी आमी आज सगळे जाण हांगा जमलात ताज्या वाडदिवस सेलेब्रेट करपा खातीर आनी माचे वयले सगळे मानेस्त भावनो आमी सगळ्यांनी पळयला खूब जाण वक्त्यान उलयलाय बी की विजयाच्या बद्दल म्हाका याद जाता 2021 ह्या वर्साक हांव गोवा फॉरवर्ड पार्टीक जॉईन जालो आनी 2021 ते 2025 ह्या 4 वर्साच्या कालखंडा भितर त्या मनशाक हांवें लागींच्यान पळयला ताजे कडेन तागे उलोवप ताजें विजन गोंया खातीर आसली तळमळ ताच्या दोळ्यां भितर म्हाका दिसला खूब मोगाळ मनीस जितलो राग करता तितलो तुजेर मोगय करता आनी ह्या विरोधी पक्ष आसतना ज्या पद्दतीन 7 वर्सांक 6-7 वर्सां भितर भारतीय जनता पक्षान ज्या पद्दतीन गोंयचें निसंतन केलां गोंयचो सैम दर्यादेगे वयल्यो शेतां भाटां कुळागरां सगळें काबार केलां अशा वेळाचेर सगळे जाण एका आशेन पळयतात कोण तरी हें गोंय साल्वार करतलो कोण करतलो आनी हे सगळे कोण साल्वार करतलो तेन्ना सगळ्यांच्या काळजाक आनी मुखांत म्हणजे तोंडाक एकूच नांव येता तें म्हणल्यार विजय हांवें पळयलें सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो बायलो आसत अंगणवाडीच्यो बायलो आसत त्यो मेळटात आनी आशेन ताचे कडेन उलयतात कितें तरी प्रश्न सुट्टले मागीर ते शेतकार भाव आसत मागीर ते नुस्तेकार भाव आसत मागीर तियात्रिस्ट आसत कलाकार आसत सगळे जेन्ना सगळें जें हांव पळयतालो ऑफिसां भितर लोक येवन आपली घराणी मांडटाली ते काणकोण ते पेडणे मेरेन आनी ते वास्को ते सत्तरी मेरेन तेन्ना सहज म्हाका एक कविता सुचली की आनी ती कविता हांवें म्हाका दिसता की मुद्दम ताच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान म्हणची म्हणून हांव ती कविता तुमकां वाचून दाखयता भावानो जय गोंय जय विजय नवो हावेस विजय नवी उर्बा विजय नवो संकल्प विजय नवो उद्देश विजय जाणटेल्यांचो पूत विजय काळखांतलो उजवाड विजय भाऊसाहेबाचें प्रतिबिंब विजय मनोहरबाईचो नवो विश्वास विजय काणकोण ते पेडणे मेरेन फक्त विजय 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 गोंयच्या विरोधकांचो आवाज विजय सत्ताधाऱ्यांचो कर्दनकाळ विजय गोंयच्या दायजाचो अस्तित्वाचो स्वाभिमानाचो राखणो विजय गोंयच्या सैमाचो गोंयच्या विरोधकांचो हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सद्भावाचो एकचाराचो एकवटाचो विश्वास विजय शेतांतल्या शेतकामत्याचो विजय दर्यावेळेर नुस्तेकारांच्या भावाचो विजय पर्यावरण प्रेमीचो मोग विजय गोंयच्या भयणीचो भाव विजय तरणाट्यांचो इश्ट विजय दिल्लीच्या बुलंद तख्ता मुखार ताट मानेन उलोवपी विजय आधुनीक ह्या युगांत राम रहीम सगळ्यांक एक मानपी विजय गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांचो समाजाक वावुरपी मनशांचो मान राखपी विजय गोंय मुखार व्हरपा खातीर दीस रात वावुरपी विजय गोंय गोंयकारपणाचे वीज दर एका तरणाट्याच्या काळजांत रोवपी विजय आमचो विजय तुमचो विजय समेस्तांचो विजय गोंयचो धर्तरेचो पूत विजय 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 हे हांव कित्याक सांगता भावानो सगळ्याच्या वोटार आज एक विजय आसा ताका लोक आशेन पळयतात ताका लोक गोंय राखतलो एक प्रत्येकाच्या मागीर तो सत्ताधारी पक्षां भितरले असल्या कार्यकर्त्यांचो असो आमचो असो सगळ्यांचोच विजय गोंय राखतलो हे आशेन पळयतात आनी ह्या दिसाच्या निमित्यान हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां विजय जर गोंय राखतलो जाल्यार गोंय ताज्या हाती येवप खूब भोव गरजेचें ताच्या खातीर ताच्या पावलांक पावलो मावन आमी मुखार वचपाची गरज आसा आनी म्हाका विश्वास आसा सुजाण गोंयकार आमी सुसंस्कृत गोंयकार आमी येणारो काळ आमचोच आसतलो विजयाचोच आसतलो इतलें सांगून परत एकदां विजयाक जल्मदिसाची परबी दितां आनी देवा कडेन मागतां ताका बरें आरोग्य आयुश्य आनी सगळी इच्छा आकांक्षा पुराय जावं देव बरें करूं देव बरें करूं विकास बाब सुंदर कवितेंतल्यान तुवें तुज्यो भावना आनीक पर्यायान सबंद भारतीयांच्यो भावना आमचे मेरेन पावयल्यात चड आनीक चड देव बरें करूं आमचे मदीं एडवोकेट राजाराव ग्राशियस आसात तांकां वचपाक जाय म्हणून हांव पयलीं घेता तांचें भाशण एक धडाडीचे अशे गोंयचे फुडारी आदले आमदार आनीक जो निश्ठेन मुखार वता ताज्या बरोबरच रावपी अशे तरेचे एक व्यक्तिमत्व
राधाराव बाब ग्राशियस मागता पयलीं इनामां भेटोवपाक विजय बाब आनीक राधा आनी मागीरच आमी तुमच्या उलोवपा कडेन वचया. स्कूल आसा पॉप्युलर हाय स्कूल मडगांव आनीक जैतवंत भुरगे आसात अथर्व सागरेकर, प्रथमेश किरण तराटे, विजय बाब ज्या स्कुलांत शिकला ते स्कूल पॉप्युलर शिवांजली पोवार, नेहा नित्यानंद तळेकर, समृद्धी आवळे, दामोदर प्रदीप नाईक, आरोंदेकर, मोहम्मद काय फुरियाद शेख हे पावंक नात, अब्दुल नजीर पावंक ना, तानिका एकनाथ गांवस पावंक ना. फुडले सुवातेर आदर्श हायस्कूल मडगांव रोहन अशोक पवार, आदर्श हायस्कूल बाय हुमायरा शेख, तन्वी मंजुनाथ जामुनी, अनिश अमोल पेडणेकर, आणि शंकर प्रजापती. राधाराव बाब ग्राशियस आणि गोयच्या विधानसभेत प्रभावी कामगिरी केले आमदार म्हणून आणि सदांच ते सत्याच्या फाटल्यान रावल्यात. मागता दोतोर तुमचे कडेन ह्या वेळार आपले उलोवप करपाक. बॉय विजय सरदेसाय मेज कारभारी आनी म्हज्या भावनो भयणांनो, हांव चड उलयना, म्हाका दुर्गान सांगू ना चड उलयना, पूण हांव चड उलयना कित्याक मुगे कितें उलोवपा आहा तें हांवें आयज हेरल्डाचेर बरयलां. मातशें मागता तुमी वाचपाचें हेरल्ड मिडल पेज जायत सांगलां हांवें, तें आनी रिपीट करपाक गरज ना, पूण हांव थोडें सांगता. हांव म्हाका दिसता हिंगा पळय सगळो लोक आहा वयर आनी सकयल, ते सगळ्या लोकां भितर विजयाक चड लांब हांव वळखता. 1992 हांव इलेक्शन जिखलो तेन्ना विजय म्हजे बरोबर कंपेन करतालो आनी तुमी तेन्ना न्यूज पेपर काडल्यार म्हजे विजयाचे फोटो बी आहाय. तेन्ना भुरगो तो अबाउट 20 year old आनी हांव तेजे पयलीं लेगून वळखता तेका, आनी त्या कारणाक लागून हांव आयज हिंगा आहा. जाता बाय निमिशा आतां सांगतालें की कोण सांगलें म्हूण विजय शेत पाड घालपा येयलो म्हूण. हांव कॉलेज येता आसतना 1970 पासान येताले आमी, तेन्ना आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा थिंगसोन ओल्ड मार्केट सर्कलाक वचोन ती दामोदर ती बेल आहा थिंग सगळीं शेतां. आतां थिंगा रवींद्र भवन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, SPDA कॉम्प्लेक्स, कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सगळीं इतलीं बिल्डिंगां शेतांत येयलीं. तेन्ना विजय ना, विजयान उडोवना. हांव माजोड्डे गांवांत, तूं माजोड्डे येयाय, बाणाले वसाय, हुंय वसाय, सगळीं शेतपाड आहाय. थिंग आमदार विजय ना. शेतपाड आमी गायलें, लोकांक गुन्यांव करपाक गरज ना. आयज गोंयकारांक शेतां रोवपाचो आमकां गरज ना दिसताल्या, आनी सगळीं शेतां पाड पडलें. ती जावं लुजिनानूय करूं नाय, दिगंबरानाय करूं नाय, विजयान करूं नाय. बेश्टें कितें उलोवप ना. आमकां हांवें सांगलां कोणी आतां बाबा फातोर्डा स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी, दॅट इज करेक्ट. पूण हांव हिंगा येवपाक मातशें लेट जालो कित्याक पणजे पड रस्ते जाले स्मार्टू ते भाशेन आमगे रोड स्मार्ट न्ही ओवर स्मार्ट जाले. थिंगसोन हिंगा येवपाक 15 मिनट लागले. सगळे कोण उडयलो आहाय हें घालपाक, अंडरग्रावंड केबल घालपाक, आनी तशें आहाय. सो हे BJPन सगळें स्मार्ट ओवर स्मार्टनेस तेंकडे आहा आनी आमी हिंगा झोक मारताय. ते पासून दॅट इज वाय आय हॅव कम हिंगा थोडें विजया सांगपाक आनी तुमकांय सांगपाक. आतां कोणें सांगलां विजय जाय म्हूण आमकां गोंय सांबाळपाक. गोंय सांबाळपाक आमकां विजय नाका. आमी गोंय आमी सांबाळपाचें, आनी हें बरे भाशेन सांबाळटा जाल्यार तुमी विजया सांबाळपाक जायो. दॅट इज वॉट
whole thing is about. चार दीस फाटी एक बरी दुखेच वस्त जाली. बोईंग 787 क्रॅश जालें. 242 पॅसेंजरांतले 241 मेले. ग्राउंडारांनी मेले. टोटली 274 मेले. हे बोईंग 787 पयले पार्ट क्रॅश जाला. हे पावरफुल प्लेन म्हणजे दाखयता कितलो पावरफुल आसूं आनी कितलें आसूं तूं क्रॅश जाता. तुम्ही गुगल करूया आनी चोया बोईंग 787 म्हणल्यार कितें. Boeing 787 is a double engine plane. And double engine plane पडले हे मुखारी डबल इंजिन प्लेन पडपा हे कितें आहा डबल इंजिन आनी ट्रिपल इंजिन आसूं पडपा आहा ते पडायच आनी उडोवपाक त्या कामाक लागून येयले हेंकां आमी उडोवपाचे. गेले ते पाटीक आमी सावथ गोंय इंजिन उडयले ते गेले आनी काँग्रेस जिखताय आपण जिखले म्हणून. हें सीट काँग्रेस जिखुना. हें सीट आमी जिखले गोंयकार जिखले. हे पावटीक सगळे लोक आमी सावथ गोवा कोण एक्टिविस्ट गोंयकार लोक एकठांय जालो आनी आमकां दिसलें बाबा हें सगळें बीजेपीक दिवपा जायना. बीजेपीक दिवपा जायना आमी आम जाते करपा जाय म्हणून आनी इतले एक्टिविस्ट एकठांय जाय. विजय सरदेसाय वॉज देर, प्रशांत वॉज देर, मोहनदास लोलयेकर. आमी काँग्रेसा मनीस न्ही हांव आसलो. आमी सगळ्यांनी एकठांय जायन आमी कॅप्टन विर्यात हाडलो. हेच्या पयलीं आमी एकठांय जायन तांकां उडयताले आनी आमी दाखोवन दिलां सगळे लोक एकठांय जायत हे सरकारा उडोवपा जाता आनी जिखून येवपा जाता. आनी त्याच कारणाक लागून येयलो हांव हिंगा की बाबा आमी सावथ गोंय एकठांय जाली ते भाशेन एकठांय जावया आनी कितें आहा एक सरकार हे आतां आनी 2015 वर्स जातली बीजेपीक आनी टायम दिवप ना तांकां. विचेवर गव्हर्मेंट 15 वर्स म्हळ्यार चड जाली. वी नीड चेंज आनी ही चेंज कोता जायत आमी एकठांय जावपा जाय. आतां एकठांय केस जावपाचे दॅट इज द प्रॉब्लेम. दॅट इज द इशू. तें जायत न्हू हांव एकूच सांग तुमकां. हांव सांगता ते भाशेन हांव माजोडसान मडगांव येवपी थिंगा रस्त्यार सकला कोडे रोड सायडीक धाकलें कपेल आसलें इतेंशें तुमचो येयलो आसता तें ओल्ड कपेल तें पुर्तुगेजा तेंपा वयलें आनी तें सडनली रोड वाडयताय म्हूण मोडपाक हाडलें आनी म्हाका एक क्रिस्तांवांश म्हूण आमगे कपेल मोटाय जालें आनी तितून विजय आहा आमदार. विजयान आतां तुमी वचोन चोय तें कपेल मोडलें आनी थिंगा रस्तो रूंद जालो पूण ऑपोजीट सायड चोयत बरें क्लासीक कपेल दिश्टी पडटा आनी आमगे लोक सगळे थिंगा वचून बरें करून बसताय बरें करून रोजा कोताय आनी बरें व्हडलें कपेल काडून दिलां. हें सो काम करपा बांदो विजयाक कॅपेसिटी आहा. तेणें हें लोकां भितर केस्तां करनासतना लोकांक समजायन तें कपेल काडून दिलें आनी हे बीजेपी दोरदिरे आहाय तेणी थिंगा एक कपरेश्वर म्हूण टेंपल आसलें पर्वरी. अरे हे लोकल टेंपल हें तुमकां तर जायना जायते विजय व्हरपा जाय आसलो तो तुमकां सगळ्या लोकांक सेटल करून बरें टेंपल काडून सुसेगाद दवरता आसलो. तुमी त्या लोकांक बुलडोजर काडून कपेल मोठाय सगळे म्हण उडयताय तें कपेल टेंपल मोठाय ओड खातोताय. अरे हे आतां सगळे हिंदुत्व म्हूण सांगता. कसलें हिंदुत्व? इफ यू कांट रन द गव्हर्मेंट फॉरगेट युअर हिंदुत्व. कॉल ए सेक्युलर लिडर लायक विजय तो बांदून क्लियर करता आसलो. हिंग पयलीं कपेल काडलें मागीर मोडलें लोकांकूय दिसलें बा आमगेलें कपेल रेडी आहा म्हूण. सेम थिंग कुड हॅव बीन डन देर पूण हें कोण जायना. दे आर अनफीट. आतां मुगेल एज आय हॅव सेड लोक एकठांय जावन लिडरांक सगळें एकठांय जावन हें उडोवपा जाय म्हूण पूण कितें जाता लिडर आहाय ते इजिली एकठांय जायनाय. लिडरांक गेलें प्रायवेट पॉलिटिक्स आसता आनी प्रायवेट पॉलिटिक्स आहा म्हणटकूच ताका लागून हें सगळें फुडोन वयता. गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2017 तीग जाण आमदार जिखून येयले आनी मागीर काँग्रेसा कडेन 17 बीजेपी कडेन 13 कितें आसलो ते आनी सगळे चिंताले आनी हांवूय चिंतालो की काँग्रेस सरकार कोतो म्हूण. पूण जालें कितें थिंगा काँग्रेसा लिडर ना तयार जावना आनी काँग्रेस लिडर करपा आसलो लुईझीन फालेरा. पूण हेच लुईझीन फालेरान 2 दीस पयलीं पेपराचेर स्टेटमेंट हाडलो मार्चा म्हयन्यान की आमी काँग्रेस सरकार करपाक MGP गोवा स्वराज्य मंच घेवन करतले म्हूण. विजयाक गेला आपणाक गरज ना म्हूण व्हडली स्टेटमेंट हाडलो. 2 दीस रिजल्ट जालो मागीर विजय म्हणटा तुमकां गरज ना जाल्यार आपण कित्याक वयता थिंगा तो बसून आहा घरा कडेन. बरें बसून आहा येयल्यार जाता कोण जायत आसलें. ते परिकार येयलो विजय म्हणालो परिकार बेटर लिडर आनी आपणाक गेले 3 जाण आमदार गेले आनी बीजेपी बरोबर सरकार केलो. बीजेपी बरोबर सरकार केलो सगळ्यांगेलो आवाज मोठो बीजेपीन विकले गोंयकारांक विकले विजयान विकली म्हूण. आवाज करपी कोण दिगंबर कामत
लुईजीन फालीर हे सगळे आवाज करपी विजयान गोंय विकलें बीजेपीक बरें जालें विकलें पूण फकत बीजेपीक आसलोले एलायन्स JFP बीजेपीक एलायन्स मर्ज करूं ना एलायन्स आसलें आनी 3 वर्सांनी 2-3 वर्स परिकार मेलो आनी विजय परिकार ना म्हणटकच विजय भायर सरलो आपणाक नाका म्हूण पूण सरकार पडलो ना हेच आवाज कोता ते काँग्रेसाचे MLA काडले बीजेपीन गेले 7-8 जाण आनी बीजेपी सरकार चल्लो हे फावटी इलेक्शन जाली बीजेपी एक आमदार उणें आसलो इन्सार विजया कडेन विजय ऑफर येयलो मिनिस्टर दिताय तुका जाय ते माग विजयान सांगलें आपणाक नाका हे चीफ मिनिस्टर आपण येना मागीर कितें जालें हेच आवाज कोताले तेच मनीस काडले बीजेपीन गेले 7 जाण काँग्रेसाचे विजयान तर बीजेपीक एलायन्स केले व्हडली क्रायम जाली आनी हे काँग्रेस निवडून हाडलो मनीस बीजेपीन गेले जाल्यार एकदम बरें जालें हे दिस इज वॉट इज हॅपनिंग हें जावपा जायना इफ यू हॅव अ पार्टी एलायन्स करपा बरें हा बट मर्ज विथ अनदर पार्टी हे पार्टीचे इलेक्ट जाले 3 वर्सान करप हें सारकें ना ते पासत हो टायम भावंदो एकठांय जावपाचो आनी हांव विजया लागीं हेच सांगपा येयलां तुमकांय सांगपा येयलां कितें आसता काजार जातो जायत एलिजिबल बॅचलर म्हूण आसताय म्हणजे हो न्हवरो बरो पावरफूल आनी लोक ताका सगळे सोयरी काडटाय पॉलिटिक्सांकूय तेंचे आसता पॉलिटिक्सान तुवें बरो लिडर जावपाक एलिजिबल लिडर आसताय आनी ताका सोयरीक जायत येताय आनी म्हाका खबर आहा ते भाशेन विजयाक एटलिस्ट 2 कडेन सोयरी केले आतां सद्याक एक काँग्रेस आली दुसरी आप आली आपा लिडर मेळून गेले तो कडेन ना मुळीत आय नो आप लिडर्स आर इन कॉन्टॅक्ट विथ हिम ताका फोन मारता आनी ती उलयले बाबा तूं यो यू टेक ओवर आप आनी गोंय हांव करया म्हूण कितें हांव विजय आपा जॉयन जावं म्हणा नाय जॉयन म्हणा पूण आमी हे गेले ते फावटी काँग्रेसा बरोबर काम केलां सगळ्यांनी लॉ सोडून आमी जाल्यार लॉ सोडून काँग्रेसा कित्याक आमकां काँग्रेस न्ही आमकां तेंक उडोवपाक जाय आसलें आनीक दाखोवन दिलां लोकांक बाबा काँग्रेसाक तुमी एकठांय केले आमी येतले म्हूण आतां विजयाक 2 चॉयस आहा एक काँग्रेस एक आप माय ओनली रिक्वेस्ट टू विजय डिसिजन तुवें घेवपाचें हांव कांय सांगना तुका बट इट शूड बी क्विक काँग्रेस कितें कोताय अशें दोताय आनी लास्ट मोमेंट भायर उडयताय 2017 विजया खबर आसतली 2000 विजया सांगिल्लो तूं येताय भितर घेताय एलायन्स कोताय म्हळे लास्ट मोमेंट विजया भायर उडयलो विजयान JFP केली 4 सीट घायली 3 जिखून हाडले हे फावटी काँग्रेसाक गेली कल्चर तो तूं तांकां अल्टिमेटम दी बाबा उलया एकठांय जाताय एटलिस्ट विदीन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जावपा जाय आपा वयता कित्याक वयता काँग्रेसान वयता गिव देम 6 मंथ्स ना जाल्यार चोया मागीर सगळे एकठांय जावन चोया हांकां कितू कापा जाय ते कित्याक त्या लास्ट मोमेंट अशें दोतोले आनी सगळ्यांक उडयतले आपूण पडटले आनी गोंयकारांक उडयतले सो विजय बाब पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू गिव काँग्रेस एन अल्टिमेटम इफ यू आर जॉयनिंग काँग्रेस इफ यू आर जॉयनिंग आप गिव देम एन अल्टिमेटम सांग तांकां बाबा कितें जाता ह्या 6 म्हयन्या भितर जावपा जाय नाल्यार आमी चोयताय म्हूण मुखार आनी लोक हे फावटी आहा भावंदो तयार आहा लोक ते आनी इट इज फॉर दीस रिजन दॅट आय हॅव कम हियर हांव हेका लागून येयलां सांगपाक की आमी लोक गोंयचो लोक तयार आहा हे फावटी बदल करपाक तयार जावपा जाय आमी वी हॅव टू बी रेडी टू गो टुगेदर आमी सावथ गोंय असेंब्ली इलेक्शन केलें ते भाशेन पार्लमेंट इलेक्शन केलें ते भाशेन आनी 100% आमी जिखून येतले आनी जो तर विजयान हिंगा सावथाक मुवमेंट केलो तेच भाशेन नॉर्थाक केल्लो तो श्रीपाद नायक लागून पळोवपाक शकतालो बिकॉज काँग्रेस हॅज नो लिडर्स दॅट्स वाय दे लॉस्ट नॉर्थ गोवा तांकां कोण नासलो नॉर्थाक सावथाक आमचे असले भायली बोकडे येवन तांकां सपोर्ट करून निवडून हाडले आनी आय थिंक आमी हें कोतो जायत आमकां 1.5 वरां जाय 1.5 वरां सगळ्यांक गोंय मोबिलायज करून एकठांय करून जिखून हाडपाक 1.5 वरां जाय आनी हें आय थिंक विजय टेक्स लिडरशीप दीस कॅन बी डन आनी फायनल सांगता आमचे गोंयांत सदांच कोणूच पार्टी मेजॉरिटी वोट घेवन जिखून येवना जावं काँग्रेस जावं BJP 30 to 35% वोट पोटा आनी पावरान येता सो 60 to 65% लोक ऑपोजिशन आसता हे फावटी जायत लोक म्हणटा आमी एकठांय जावपा जाय म्हूण लोकांक चोयलां स्प्लीट जाल्यार कितें जाता ते पासत ऑल दॅट वी हॅव टू डू आमी करपा जाय तें फकत युनिटी लोकां बगले वचपा जाय सावथ गोवा गेलो ते भाशेन लोकसभाक आमी येयले 1:1 फायट आनी हें जावपाक पॉसिबिलिटी आहा ओन्ली विजय हॅज टू टेक द लिडरशीप आमी आसतले फाटल्यान बिकॉज हांव इलेक्शनाक बसना आय मेड इट व्हेरी क्लियर हांव इलेक्शनाक बसना लोकांक चिंतपा जायना हांव रादार वयला इलेक्शनाक बसपाक आय एम नॉट कॉन्टेस्टिंग म्हाका आतां इलेक्शनाक बसपाक हेल्थ ना आनी एज ना
but I am prepared to fight for my land and I am prepared to fight for the betterment of Goa. Vijay Bab, thank you. म्हाका उलोवपा दिल म्हण. Wish you a very happy birthday. आणि 2 वर्सांनी हिंगा बर्थडे सेलिब्रेशन करूया. आणि ह्याच बर्थडे सेलिब्रेशनाक विजय दुसरे पोझिशन आसतलो म्हण हांव रावता. आणि बिफोर गोईंग लेट मी टेल यू समथिंग. तुम्ही कलेक्टर बिल्डिंगा वचून चोयाय, न्यू बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंगा चोयाय, SPDA हुंय वचून चोयाय, आमगे कोटा येवन चोयाय. पास येयलो उदक बुरबुर बुरकून उदक पडटा. आणि विजय's capacity you can see here now. And so temporary structure गायला एक उदका थेंब ना भितर. This is Vijay. If you put up a small thing, it is perfect. Perfect. आमके असले लीडर जाय कितकोत काम सारक करपा जाय, परफेक्ट करपा जाय. आमगेल कपेल परफेक्ट आहा. फिश मार्केट आहा ते वचून चोयाय. ते चोयल जाल्यार सारकें थिंगा नुस्तें रांदून जेवण दिसता. इतले बरें फिश मार्केट का. दिस कॅपॅसिटी विजय हॅज. सो विजय बाब तुका मागता आनी एक पावट तूं मुखार वचपा तुगेल. I think you are born leader, you have to go up, but please unite everybody and we will be with you. Thank you. देव बरें करूं दोतोर. दोतोरान एक सुंदर विषय मांडलो तो म्हळ्यार आमी लोकसभेची वेंचणूक दक्षिण गोंयांत जिखपाक शकले कारण आमी इंडिया अलायन्स म्हणून वांगडा रावले सगळे. आणि ताजे क्रेडिट जशें राजाराव बाब सारक्या फुडाऱ्यांक वता तशेंच विजय बाब सारक्यांनी फुडारपण केलें, लीड घेतली म्हणून दक्षिण गोंयचे सगळे कार्यकर्ते आणि सगळ्या पक्षांतले लोक एकठांय येवन दक्षिण गोंयांक जिखपाक शकले. हेच जर आमी मुखार चलयलें जाल्यार जैत आमचें आसा. राजाराव बाबान एक खूब सुंदर एक इन्विटेशन दिलां सगळ्यांक. 2 वर्सांनी ह्याच सुवातेर परतून एक फावट बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो. हो फाटल्यान जो बॅनर आसा तो आमचो अनिकेत हांणी डिझायन केला. बाब अनिकेत, हो बॅनराचो डिझायन असोच दवर. होच बॅनर 2 बदल. फक्त 55व्या बर्थडेच्या सुवातेर 57वा बर्थडे आणि ते डेप्युटी सीएम म्हणून जे बरयलां, फॉर्मर डेप्युटी सीएम, ते फॉर्मर आणि डेप्युटी म्हणटा ते काडपाचे. 2 वर्सांनी आमचो विजय बाब आमकां मुख्यमंत्री जाल्लो जाय. आयज जरी हो अजेंडा नासलो जाल्यारय आयच्यान आमकां सगळ्या गोंयकारांक जागोवचें पडटलें आणि गोंया खातीर, गोंयकारपणा खातीर आमकां विजय बाब उंचेल्या सुवातेर पाविल्लो आमकां सगळ्यांक पळोवचो पडटलो. फुडल्या सुवातेर नरेश बाब सावळ हांकां उलोवपाक आपयतलो, पण ताचे पयलीं ही इनामां. सुरवेक रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर, वर्धा देसाय. नरेश बाब विजय बाबा जॉइन जाय. वर्धा देसाय वेदिका पोळ हांगा पावूंक ना. बाय सिद्धी माळी. कनक सातर्डेकर. सगळ्या भुरग्यांनी निमाणे पर्यंत बसून रावचे म्हणून मागता कार्यावळी. कनक सातर्डेकर आणि वैभव कांबळे. फुडले सुवातेर क्रिसेंट इंग्लिश हायस्कूल, इरफान मोकाशी. इरफान मोकाशी. ताचे फुडें दामोदर विद्यालय इंग्लिश हायस्कूल, अमृता अमोल पाटील. निती यतीन बोरकर. साहिल नाईक. इकरा शेख. होली स्पिरिट इंग्लिश हायस्कूलाचो रोहन महांतेश गोडी आणि अनाम सय्यद. गोंयच्या विधानसभेत नरेश बाब सावळ आणि विजय बाब सरदेसाय हांकां वांगडा येवन कितल्याशाच प्रश्नाचेर पोटतिडकीन आवाज काडटना आमी पळयला. नरेश बाब सावळ विजय बाबाच्या बरोबर आसा. हाच्या फुडें रावतलो आमकां खात्री आसा. आयचो मुजरत दिवचलच्यान आमचे मदीं ह्या खोशेच्या सुवाळ्याक हजर रावला. तांकां येवकार दिता. अशेंच वांगडा रावया, वांगडा काम करया आणि वांगडा गोंयच्या जैता खातीर वावुरया. तुमच्या मुखार नरेश बाब सावळ. सगळ्यांक नमस्कार करता. ह्या स्पिडाचेर आयचो बर्थडे बॉय, आमचो मित्र विजय बाब सरदेसाय, ताच्या बरोबर सगळे वांगडी
असे व्यासपीठ दिसता की सर्व पक्षीय व्यासपीठ कशें दिसता. सगळ्यात पयली विजय बाबाक वाडदिसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. विजया बद्दल बरेच लोक ह्या व्यासपीठा वयल्यान उलोवन गेले. बरेच फुडें उलोवपाचे आसा. विजय हो कितें तो फातोर्डेकारांक जितलो खबर आसा तितलोच उब्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. विजया कडेन कापस्ताद आसा. विजयन आयज जर पळयत जाल्यार व्यासपीठाचेर सगळ्या पक्षाच्या लोकांक बसयल्ले आसा. घड्याळाचो आमचो जुजे फिलिपय आसा. खूब बरें दिसलें. आनी चड उलयना हांव. विजयाक फक्त शुभेच्छा दिवपाक हांव फातोर्डेन येयला. आयज विजयाचो बर्थडे, फाल्यां म्हाजो बर्थडे. इट इज ऑलवेज गिव अँड टेक. आज हांव आयला, विजयान फाल्यां म्हाज्या बर्थडेक येवपाक जाय म्हणून खास करून आयला. विजयाक आमी विधानसभेन पळयला. विधानसभेन आमी वांगडा काम केला. फ्लोर मॅनेजमेंट कितें हे विजयाक खबर आसा. फ्लोर मॅनेजमेंटच न्ही तर कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट आनी सबंद गोंय कशें मॅनेज करप हे विजयाक खबर आसा. आमी विजयाक सामको लागच्यान पळयल्लो आसा. विजयाक म्हणजे आत्ता कोण तरी आमचो वेरेकार सांगतलो की विजया कडेन विजन आसा. म्हणून हांव इतलेंच सांगता की विधानसभेन त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लिडर म्हणून उलयतालो आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक दिसताले की मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लिडरच उरचो. आयज गोंयांत तशेंच लोकांकय दिसता की विजय हो ऑपोजिशन लिडरच उरचो. पूण एक गजाल लक्षांत दवरा, ऑपोजिशन लिडर जातकूच मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो म्हणजे विजयाचे कितें आसा फुडें भविष्य ते तुमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आमी विजय, हांव आनी रोहन आमी केन्नाय हात वयर करून एकवट दाखयताले. उब्या गोंयान आमकां पळयल्ले आसा. विधानसभेतलो आवाज आमचो तिगांयचो 2012 ते 17 पर्यंत गोंयच्या लोकांनी आयकलेलो आसा. विरोधक कितें आसता पळय हे गोंयच्या लोकांक आमी दाखयल्ले आसा. दिवचलेक आमी दाखयल्ले आसा की आमदार कसो आसपाक जाय. आमचो थोडोसो बॅड लक आसा म्हणून आमी फाटीं उरले. पूण आमच्यातलो एक लिडर विजय फुडें गेला, रोहनय फुडें गेला. त्याच्या बद्दल आमकां अभिमान आसा. आनी आयज विजय आमकां तितल्याच मान दिता. होय आमकां खूब बरें दिसता. मित्रांनो, चड उलयना. हांव इतलेंच सांगता की विजय बाबाचेर आयज जसो फातोर्डेकारांचो लक्ष आसा तसो उब्या गोंयच्या लोकांचो तुजेर लक्ष आसा. आनी गोंयचे तूं बरें करतलो हे लोकांक खबर आसा. तुज्या कडल्यान बरीच लोकांची अपेक्षा आसा. ती अपेक्षा पूर्ण करपाची तुजी जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी तुवें घेवपाक जाय. आयज हांव आतां हांगा रावन ह्या फातोर्डेन रावन सांगता, आमी परत 2027च्या इलेक्शनाक आसतले. परत एकदा निवडणुकीन आसतले, जिखतले. विजय आसतलो, विजय जिखतलो आनी त्याच्या बरोबर फुडलें राज्य करपाकय आमी तयार आसतले. परत एकदा विजयाक वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी हांगाच थांबता. तुमकां सगळ्यांक देवान बरें आरोग्य, बरें आयुश्य दिवचें आनी विजयाकय बरें आरोग्य, बरें आयुश्य मेळचें, तिच्या कुटुंबाक सुखी दवरचें इतलेंच मागता आनी हांगाच थांबता. म्हाका फाल्यांची तयारी करपाक जाय म्हणून वचपाक जाय म्हणून विजयाक तुमच्या सगळ्यां कडेन माफी मागता आनी तुमची रजा घेता. देव बरें करूं. नरेश बाब, सगळ्या फातोर्डेकारांच्या वतीन आणि सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तुमकां वाडदिसाच्यो इन एडवान्स परबी भेटयता. देव बरें करूं. तुम्ही मुजरत बिजी आसून सुद्दां आयज हांगा आमचे मदीं आयले. फुडल्या सुवातेर जुजे बाब फिलीप डुसोदो आमचे मदीं आसा. तांकां 2 मिनटां उलोवचें म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केल्या. ताचे पयलीं हो भोवमान दामोदर हायर सेकंडरी स्कुलाच्या भुरग्यांचो रितेश राजेश रेडकर पावंक ना. अंकीत योगानंद सावंत तळावलीकर मागता जुजे बाब. आनीक एक मिनिट. जुजे बाब, तुम्ही विजयाक जॉईन जावचे. देव बरें करूं सगळ्यांक.
कोणेच वचचें न्ही म्हणून मागता पुरतो एक फावट कार्यावळ रोखडेच सोंपतली उपरांत जेवण आसा आणि ताजे उपरांतच आमी सगळीं विजय बाबाक विश करून आमी मुखार सरया. देव बरें करूं सगळ्यांक. आमकां कार्यावळ बेगीन सोंपोवपाची आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. विजय बाब मागता फुडले सुवातेर ही इनामां भेटोवपाक. बाब अंकित योगानंद सावंत ताळवलीकर. विजय बाब. तुझे बाप इनामां भेटोवची. तुझे बाप भेटता इनामां. पलक शंकर नाईक. कैली तेतिंका वाज परेटो. तव्या सुदेश रायकर. शुभम साहू. आयुष सुजित पंडित. वेंडी एग्न्यूस कार्दोजो. निधी रणजित नाईक. तन्वी ज्ञानेश्वर परमार. आर्ची आशिष वेळीप. स्वरा शंकर सिनाई कोलवाळकर. स्वरा शंकर सिनाई कोलवाळकर. विघ्नेश विजय चौगले. निखिल दिवाकर नाईक. चिन्मयी वामन रेडकर. सुहानी सुदेश बोरकर. साईश्री राजेंद्र नाईक. ब्रावो एंथनी डायट. सगळ्या भुरग्यांक परतून एक फावट परबी परतून एक फावट रिक्वेस्ट कोणे वचचे न्ही म्हणून आणि तुझे बाप फिलीप डिसोजा हांकां रिक्वेस्ट आणि एक दोन उतरां उलोवची म्हणून. म्हजी दोन उतरां कॉमेंट्स करचे पयले हांव आयज ऑर्गनायझरां कडेन हांव मागतां ते म्हणल्यार आयज विजयचो जल्माचो दीस जावन आसा आनी ही पॉलिटिकल पार्टी न्हू हो पॉलिटिकल फंक्शन न्हू. म्हाका जाय बाय उशा ते आयज गेले रे उशा गेले आयज उशा विजयची बराबर बसोंक आसूंक जाय हालिंगा. उशा येवन तूं विजयची बगलेक बस. अजून बस रे 25 वर्सां न्हू 100 वर्सां बसों पडटलें तुवें. हांवें उशाक पळयलां सदांच विजयक सपोर्ट करपाक विजयचे बरा रावपाक उजय आसता. उशा तेज्या बरोबर सदांच आहा. आयचो बर्थडे बॉय आनी आदलो मिनिस्टर आनी आतांचो फातोर्डाचो MLA भाव विजय सरदेसाय तशें हांगा हाजीर आसलो फादर तशें दुसरे पॉलिटिकल लिडर्स तुमी मोगाड भावंदो आनी भयणानो आयज विजय हांव उगडास करता. जसो रातन जेन्ना उलयल्ले ते म्हाका एक मतीन येयलें जेन्ना इंडिया एलायन्स म्हूण केल्ली आनी इंडिया विजय कांय सांगलेलें विजय जो वगत असो पावतलो आनी हे इंडिया एलायन्स आहाय न्हू ते नांद जातले म्हणून. आयज हे जावपा जालें एक पर्सनल एक फंक्शन हे बर्थडेची. आयज ते इंडिया एलायन्सान आयज थिंगा येवन माचेर तेज्या विजयचे बरोबर आसोंक जाय आसलें पूण
खरेंच व्हडली चूक केली अशें दिसता म्हाका कित्याक हांव विजयक सदांच म्हणटालो विजयक हांव 30 वर्सां जाली हांव वळखता विजय आनी आमी सदांच बाराबोर आनी जेन्ना विजय आनी आमच्या बाराबोर एकलो विन्सेंट रॉड्रिक्स म्हणून आसतालो आनी आमी सदांच उलयताले पॉलिटिक्सेचेर पूण विजय दुसऱ्यांक पॉलिटिक्सान आदार करपाक तो पयलो आसलो आनी आमकांय देखून विजयन जायते सपोर्ट केला म्हाका उगडास येता जेन्ना 2010 हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांवें फातोर्डाचे भाव भयणाक हांवें सांगलेलें तेगे सपोर्टरांक हांवें म्हणलेलें केन्ना तुमी विजयक ह्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA कोत्तले कारण विजय म्हणटा तो स्वताच एक हुशार विजय पॉलिटिकल आनी हितून भरपूर ताका नॉलेज आसली विजय म्हणटा तो केन्नाय कोणाकूय एडवायस करपाक काम कशें करून दिवपाक कशें तरी काम तें करून जाता हें विजय कडेन शिकोंक जाय आसलें आनी म्हाका जायते कारणान अशें दिसतालें की विजय एक दीस MLA जावचो म्हाका एक उगडास येता जेन्ना हांव प्रुडनाक गेल्लो प्रमोद आचार्य म्हाका ताणें इंटरव्यू केल्ली आनी तेन्ना ताणें म्हाका कडेन विचारलें फिलीप तूं सांगपाक शकता ह्या 2012 जेन्ना पयलेच फावटी विजय 2012 जिखला फातोर्डाचो MLA जाला तेन्ना हांव इलेक्शनाक 2012 हांव पेडेर जालो तेन्ना हांवें आचार्यान म्हाका विचारलें फिलीप तूं सांगपाक शकता हू वील बी द गुड ओपोजिशन लिडर विजय पयलोच फावटी जिखलो तेन्ना हांवें प्रमोद आचार्याक सांगलें हांवें म्हणलें विजय वील बी द गुड ओपोजिशन लिडर तेन्ना प्रमोद चिंतूंक पडलो अरे तूं कितें उलयता जोरी तर आयज राणे ओपोजिशन लिडर आहा आनी तूं विजय सरदेसाय म्हणटा इज अ गुड ओपोजिशन लिडर हांवें म्हणलें ना जेन्ना ताका एक फावटी असेंब्लीन आवाज चोवून दी भितर सोन दी आनी तेन्ना सगल्या लोकांक कळटलें वॉट इज विजय विजय कितें तो विजयक बरें एक गूण आसा व्हड भाव भयणानो विजय म्हणटा तो जेन्ना कशें काम जायना तें विजय कडेन शिकपा जाय कशें करप तें हांव ताका सदांच म्हणटालो आमी जेन्ना बाराबोर आहात तेन्ना आमी ताका विजयक म्हणटालो विजय हांव ताका नांवान बुदवंत म्हणटालो बुदवंत म्हणजे एक हुशार आनी हो मनीस म्हणटा तो जेन्ना हातीन एक फावटी काम घेयलें खरेंच हांव सांगता तो काम जरूर कशें करपाक जाय तो जाणा आसलो मोगाट भाव भयणानो आयज फातोर्डाची भाव भयणां जावन हांवें नशिबान खंयचोय पॉलिटिशियन खंयचोय MLA जेन्ना विजय कोत्ता ते भाशेन आयज पासून कोणें केलो ना हें तुमकां ओपनली सांगता कित्याक तो म्हाजो फ्रेंड म्हणून हांव सांगना कित्याक तेजे हांव गूण जाणा तेजे हांव काडीच जाणा विजय कशें करून करपी आनी कशें आदार करपी तो हांव जाणा कारण विजयक म्हणटा तें एक म्हणटा तें मातशें 100 न्हू 99% विजय इज अ गुड पर्सन सारको आनी तेका म्हणटा तो एकूच हें आसा तेबेक म्हणटा तो एक आसा सांगो रे विजय राग येवपा ना न्हू विजयक म्हणटा तो रागार जावचो ना म्हणला विजयक म्हणटा तो थोडेशे पासियेंसान टाकपन रागार जाता पूण रागार जावनूय विजय तो राग रोखडोच इसरोता जेन्ना ह्या मनशाक जेन्ना मनीस रागार जाता आनी जेन्ना राग रोखडोच इसरोता तेन्ना त्या मनशाचो राग तो हेजो न्हू विजय तूं जावन आसा जायत्या जाणांन राधावनूय उलयला भायर नरेशानूय उलयला आनी तुका हांवूय सांगोंक वता जो तूं जावन आसा बरो लिडर जेन्ना हांवें तुका 2012 न्हू 2000 म्हाका दिसता 21 जेन्ना पारेकराक तूं हेल्प कोत्ता तेन्ना हांवें सांगलें आनी हुशाय आसलें हांवें रिक्वेस्ट केल्लो विजय
तू पारेकराक सपोर्ट करू नाका तेन्ना विजय कितें म्हणपा लागलो अरे फिलीप आपणे ताका उतर दिला जेन्ना पारेकराक जेन्ना उतर दिला ते आपूण कशें नाकार वचूं शकता अरे विजय नाका विजय म्हणपा लागलो ना जेन्ना उशा कडेन उलयले उशाय म्हणपा लागलो ना फिलीप उतर दिला ताका लागून आमी सपोर्ट करपा पडलो आपूण जर सपोर्ट करता जाल्यार पारेकरा लागून सपोर्ट करता हांवें म्हणलें बरें हांवें म्हणलें चोय एक दीस अशें जातलें तूं लास्टाक भायर सरोंक पडटलो म्हाका कळपाक वयना न्हू विजयची क्वॉलिटी जावन आसा ही विजय हेच्या मुखा वयलो म्हणटा तो न्हू आमी सगळे नोदरेन ज्या बऱ्यांतलो बरो लिडर ताका सगली क्वॉलिटी आसा सगळे बरे गूण आसा पूण हे पावटी विजय हांव तुमकां सांगूंक सोदता इतलेंच तूं फुडलो चीफ मिनिस्टर जावन आसा गोंयचो चीफ मिनिस्टर तूं जावन आसा आनी होच सगळ्यांच्या मतीन काळजान आसा की एक दीस विजय सरदेसाय की गोंयचो चीफ मिनिस्टर जावचो आनी हांव सांगता जेन्ना 2010 हांवें तुका सांगलेलें तूं MLA जावचो म्हणून तूं MLA जालो आनी आयज ह्या तुज्या जल्माच्या दिसाक हांव हेंच सांगूंक सोदतां की एक दीस तूं गोंयचो चीफ मिनिस्टर तूं जातलो तो जातलोच आनी हें तुज्या हितून नशिबान आसा इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां काबार करता कारण म्हाका 2 मिनटां उलय म्हूण सांगल्यो कित्याक टायम ना ताका लागून हांव विजय चडान चड देव बरें करूं देवान तुका बरो एक जिवीत दिवचें जायतीं वर्सां तुका देवान दवरचो आनी हे लोकांची तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची हो आख्या गोंयची एक सेवा करपाक तुका देवान आदार करचो इतलें सांगून चडान चड देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं देव बरें करूं तुजे बाब फुडले सुवातेर बाब राजेंद्र देसाय देसाय सर हांकां हांव विनंती करता उलोवपाक आपोवपाक पूण ताच्या आदी भोवमान विजय बाब तुमच्या हातान आनीक तुमच्या सांगातान स्कूल आसा लॉयला हायस्कूल हायर सेकंडरी स्कूल एना लिसा रोड्रिगीस अनुश्री केणी पावंक ना रोझन सोफी डिसिल्वा साक्षी सुधाकर कुडणेकर सुफियान शेख एबनर बरेटो डायलन एलॉय दा पिएदाद आंध्रात Gina Eloira Cabral. Latricia Lynn Dicosta Paugna, Nation Privel Pinto Paugna, Welrick Norwin Nunes. Bhakti Tulsidas Shetty. Jonas Euclides Gomes, Navya Atish Keni Robol. आमचे मदी राजेंद्र सर आसात राजेंद्र सराचे घराणे राजेंद्र बाब आसत किंवा तांचो भाव राजेंद्र बाब हे राजेंद्र सर म्हणून फामाद काणकोणा भितर आदले नगराध्यक्ष काणकोणचे आणि तांचो भाव आणि ते स्वता भाई म्हणतात तांकां भावाक तांच्या ते सदांच बऱ्या उमेदवारा बरोबर आणि बऱ्या पार्टी बरोबर रावतात ही तांच्या घराण्याची परंपरा आणि हे खेपेक ते गोवा फॉरवर्ड पार्टी बरोबर आसात हो आमकां अभिमान आनंद आणि आमकां एक धीर कसो मागता तांचे कडेन ह्या वेळाचेर आपलें उलोवप करपाक आजच्या विजय बाबाक जल्मा दिसा परबी त्याच प्रमाणे माचयेर सगळे मानेस्त तातूंत माजी मंत्री आसात सगळे वळखीचे मानेस्त कलाकार आनी म्हज्या भावानो आनी भयणीनो हांव पयलीं विजय बाबा खातीर तांचें कौतूक करूंक उबो रावला की म्हाजी दोळ मुखार दिसता कितें की आज जे जातीचें राजकारण चलता तातूंत विजय बाब एक असो लिडर आसा तो हिंदू मुस्लीम कॅथलीक
ह्या सगळीं भावां बरोबर घेवन मुखार सरपाक वावरता आनी ताज्या ह्या गुणां लागून त्याच प्रमाणे तागेलें एसेंब्लींतलें भाशण तो एक PhD करता तो स्टुडंट शिकता आपणा रात दिसता त्याच्याकी चड गोंयच्या ह्या पॉलिटिक्साचेर शिकून विजय बाब एसेंब्लीत पांय दिता आनी खंयच्या विशयाचेर ते मुद्देसूद उलयता. तिसरी गोष्ट म्हणल्यार हांव आज चिंतता केन्नाय की एसेंब्ली दीस इतली ल्हान जावपाक कारण कितें जाल्यार तेजे आरोप हांव विजय बाबाचेर दवरता की तो प्रत्येक रुलींग पार्टीचो वीक पॉयंट काडटा आनी एसेंब्लीक तांकां एक्सपोज करता आनी त्या खातीर त्या सगळ्या मिनिस्टरां जावं CMाक एसेंब्लीचे दीस वाडयल्ले नाक जाता. आनी हो असो मनीस आज आमचे मदें आसा. आमी काणकोणकार हांव वरचें काँग्रेसी मनीस पूण गेले इलेक्शनाक जेन्ना आमी काँग्रेसी सपोर्ट करप विजय बाबा आयलो ताजे सगळे वांगडे आयले आनी जो आज MP जाला तो सगळ्यांची युनिटी म्हूण जाला ओपोजिशन पार्टीची आनी त्या खातीर फुडें जें इलेक्शन आहा तें युनिटी केल्या शिवाय केन्नाच शक्य जावपा ना आनी हेजो लिडरशीप बाब विजयान घेवची अशें ताका जल्मा दिसा रिक्वेस्ट करता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. राजेंद्र सर तुमचे सारखे तालुक्यांनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जर अशे फुडारी आमकां मेळ्ळे प्रामाणीक आनीक सामके निश्कर्म अशे जाल्यार खात्रीन गोवा फॉवर्ड खऱ्या अर्थान फॉवर्ड वचपाक पावतली. बाब आयन भट हांगा आसात जाल्यार मातशे लागीं हांगा म्हाका येवन मेळचें. फुडल्या सुवातेर आमी भोवमान करूंक सोदतात ते भुरगे RMS हायर सेकंडरीचे. तेजे पयलीं मागता फादर विक्टर फेरांव हांचे कडेन जे सगळ्या गोंयभर परिचीत आसात आनीक लोकप्रिय आसात आनीक विजय बाबांचे कडेन तांणी RMSच्या भुरग्यांचो हो भोवमान करचो. नायक क्लेन फ्रांसिस्को वाद. फादर तुमचे कडेन मागता उलोवप करपाक मातशी थोडीशी अदला बदल जाल्ली आसा सर्टिफिकेटीची तोपर्यंत फादर उलयतले. मोगाळ विजय सरदेसाई जो म्हजो इश्ट भाव भयणांनो आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनो, I share a lot with Vijay as we are friends. First of all, म्हजें नांव विक्टर, तो विजय. आमचें नांव we share together. दुसरें म्हणल्यार आमी तोय 55 हांवूय 55. एकाच वर्साक आमी जल्मले. आनीक दुसरें सगळे आमी एकठांय आमकां एकठांय दवरता ताच्या आंगांत आमी पळयता शिरांतरांनी रसरसता तें गोंयकारपण. हें सगळें आमी म्हाका दिसतालें ताका आयच्या दिसाक एक गिफ्ट दिवपाक टू थिंक गोंयकारपण विथ ऑल ऑफ अस. गोंयकारपणाचेर आमी मातशें लक्ष घालपाक जाय आनी गोंयकारपण केन्ना घडलें आनी खंय घडलें, कशें जालें, केन्ना आमच्या मुखार आयलें आनी कशें आयज आसा हें कळपाक आयज आमचो विजय झगडटा गोंयकारपण राखूंक आनी गोंयकारांक सांबाळूंक. आनी अशें आसतना हें गोंयकारपण इतलें सोबीत that we have to take this decoloniality of Goanness to the world. हांव कितें म्हणूंक सोदता तें मातशें म्हाका थोडे भाशेन सांगूंक जाय. कोणूच गोंयांत येयलो जाल्यार गोंयची पाबन गोंय वेलकम करता. आमकां सगल्यांक गोंयांत बरें दिसता, गोंयांत रावंक दिसता आनी गोंयकार दुसऱ्यांक वेगळयता आमची वेंगबोड. आनी अशें आसतना I always say there is God's welcome in Goa. देवाचें वेलकम आमच्या गोंयांत आसा. आनीक हें खंयच्यान आयलें तर म्हाका दिसता आमची सिविलायझेशन
आणि हे कशें आसा सोबिताय देवान दिल्ली आनी आमची एटिट्यूड हेजेर चिंतना म्हाका दिसतालें आमचे उपनिषदीक ट्रेडिशनाचेर लक्ष घालप. आनी पयलें आमच्या मुखार आतां तत्व तें म्हणल्यार महावाक्य तत्व आसी दॅट द वाट. आनी ह्याचेर व्हडले आमचे ऋषींनी जायतें इंटरप्रिटेशन केलें, शिक्षण दिलें. आनी तरी हांव हें घेवन गोंयकारपण पळयतां. आमी पळयता ह्या गोंयांत देवाची आसणी, प्रेझन्स, गॉड्स वेलकम इज देर. आनी ह्या पासून बाबा म्हयनानो आमकां दिसता ताच्यानूय गोंयकार आसा, ताच्यानूय गोंयकार आसा आनी दुसरो कोण आसा तोय गोंयकार जाता. आनी हे भशेन बाबा म्हयनानो गोंयकारपण आमचें खरें म्हणल्यार उपनिशदांची इथोस आसलोलें. लेट ऋग्वेदांतले एक लायन म्हणटा, वगत दादा म्हणटा संस्कृत वाचिना, but I will say it in English and then speak about it in Konkani. Let good thoughts come from all directions. सगळ्या ठिकाणी बरी नोबल चिंतना येऊ. This openness we can find in Vijay too. सगळे गोंयकार तशे. आनी हें ओपननेस आमचें टू एक्सेप्ट अदरनेस, दुसरेपण, वेगळेपण, डायवर्सिटी, प्लुरॅलिटी अशें आनीक उपनिशदान आसा. कितें आसा? ट्रूथ इज वन बट ऋषीज कॉल इट बाय मेनी नेम्स. आनी अशें जाल्यार आमची वेंग व्हडली आसा, आमचें मन व्हडलें आसा, विशाल, आमचें काळीज विशाल आसा. आनी हें गोंयकारपण बाबा म्हयनानो आयज कशें संकटान आसत तरी आसतना म्हाका सांगपाक जाय, गोंयकारपण जें सुरू जालें पुर्तुगेजाचो शेक आहलो तेन्ना. आनी गोंयकारपण न्हूच गोंयांत, गोंयचे भायर जालें, बोंबय, पुना. आमचे पयलो तियात्र बोंबयन जालो. पयलें न्यूजपेपर पुना सावन आयलें दिसता. पयलें नॉवल पुना साकून आयलें कोंकणींतल्यान. आनी हे भशेन हें गोंयकारपण गोंया भायर वतोन परतून आयलें आनी गोंयकारपण गोंयांत रसरसलें, वाडोलें. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो आमी गोवन्स गोंयकारपण रेकग्नायज करपाची गरज. विजय तें करूंक आमकां खूब आदार करता, ताचे पाटी वरवीं आनी ताच्या विजना वरवीं, ताच्या क्रिएटीव थिंकींग, ताची इंटेलिजन्स, ऑल दॅट हेल्प्स टू अंडरस्टँड एंड रेकग्नायज गोवन्नेस. आतां हें पळयतना म्हाका गोंयकारपणाचें खाशेलपण सांगूंक जाय. गोंयकारपणाचें खास आनी खाशेलपण जें आसा तें म्हणल्यार भावानो भयणानो, इट इज बॉर्न एज अ संघर्श. इट इज डिकॉलोनियल. आनी आमी पुर्तुगेजाचो शेक आसतना आमकां कितलें जाय तें पुर्तुगेजाचो कल्चर घेतला, आमकां नाका तें सोडलां. वी हॅव बीन ऑलवेज कॉन्टेम्परसली क्रिएटिंग गोंयकारपण while Portuguese was colonizing us. आनी हें गोंयकारपण थिंगाच सुरू जालें. This is decolonial. We don't have nothing really to lose. Hindutva says there was something wrong happened in the past and we have to give future to that past. We have to recover the lost past. गोंयकारपण and its decoloniality is contemporaneous. तें बरोबरूच जालें आनी तें बरोबर आजून आसा. It is resisting. संघर्ष करता. हो संघर्ष गोंयचो आमी रेकग्नायज करपाचो. You see, this decoloniality is very different from the world. If you study decoloniality, amche nationalist Hindutva decoloniality is going back into the past and want to recover it, the lost. This forward thrust of Goenkarpon, Vijay, तुवें तें गोवा forward केलें. Forward thrust of Goenkarpon तेन्ना आयलें. आदी सावन आसा. We have only a future. We have lost, but we know how to go to the future. Because we are not victims of colonization. We are agents and masters of our destiny. हें गोंयकारपण. गोंयकारांनी आपलें जिवीत they were not शेकाक रावले. तरी विजय म्हणटलो अरे आमकां सोय जाल्या दिल्लींतल्यान आमचेर राज चलूंक आनी आजून तशेंच आहा. तरी ते बसत गोंयकारपण जाय. ते बसत we have to recognize तें गोंयकारपणाची शक्ती, बळगें to be able to stand on our feet. आनी अशें कामान the forward thrust फुडें वचपाचें, चलया फुडें.
विजय तुवें आमकां हें नेतृत्व दिवपाचें, लिडरशीप दिवपाचें आनी आमी सगळीं एकठांय जावपाचें. And let's take goodness to the world. The decoloniality, संघर्ष करपाचें गोंयकारपण. Recognition needs all over the world. Not going back, going forward. Thank you. God bless everybody. God bless all Goinkar. God bless Vijay. Jai Goa. Jai Goinkarpon. Jai Hind. थँक्यू फादर. तुजो सदांच अभिमान आमकां आनी आदर. आनीक आतां हो भोवमान जो मातसो कळाव जालो तुमकां रावचें पडलें, माफी मागता. बाब क्लेन फ्रांसिस्को वाज मागता. राजदीप आमचो वर्ल्ड रेकॉर्ड करपी गोंयकार नाटकाच्या मळाचेर. आनीक विजय बाब. क्लेन फ्रांसिस्को वाज. फ्लॉसी मिरांडा. मारिया फ्रांसिस डायस. अरविंद जॉकिम बारेटो. अदिती अमित पोकळे पावना. अरविंद यस फास्ट मातशें प्लीज. जवाहरलाल नेहरू हायर सेकंडरी. मैमुना शाह. मलिहा मुस्कान पनाली. सुमैया शेख. नरगिस कुतुबुद्दीन बेलीगिरी आणि सफवान हवेरी. रोजरी हायर सेकंडरी स्कूल बाय रिफा शाह. RMS हायर सेकंडरी. नाईक रिवेद. सिनाय मलकर्णीकर अथर्व शंकर. बर्वे गौरांग प्रसाद. फर्नांडिस कॅन्डिस पावला. आयलेना विजिनकर प्रभाकर एलाइस पुष्कर दिनेश. आयज या जन्मदिसाच्या निमतान एक सर्जनशील गीतकार दयानंद सर पटेकर आणि त्याच्या विद्यार्थ्यांनी एक सुंदर गीताची रचना केल्या. आयज उदळ हे गीत आम्ही तुमकां सगळ्यांक लावन दाखयल्ले. या गीतांतल्या सगळ्या कलाकारांचो भोवमान जातलो. आयज तांच्या फक्त पटेकर सराक आणि तांच्या वांगडा सगळ्यांक हांगा माचयेर येवन आमी भोवमानीत करपाक सोदतात. फक्त एक बुके भेटून हांव मागता दयानंद पटेकर सर आणि तांचे सगळे विद्यार्थी तांणी हांगा येवचे. आनीक तांणी हो भोवमान स्वीकारतो. सगळे सगळे सिंगर सगळे सिंगर. सर एक मिनिट राव. या सगळ्या भुरग्यांनी एक सुंदर गीताची रचना केल्या आणि ते गीत रचलां दयानंद पटेकर सर आनीक विजय बाबाक तें गीत खूब आवडिल्लें. तें आतां ध्वनिमुद्रीत जावन आमचे मेरेन पावलां. अहमद कच्ची हांचो भोवमान.